ओम टन टंकिने नमः ओम ये यमाय नमः ओम जन झाटितारये नमः ओम जन जनार्दनाय नमः ओम चम चंदोगम्याय नमः ओम चन चार्वंगाय नमः ओम गंगसाराय नमः ओम गंगधर्माय नमः ओम गं गरुडासनाय नमः ओम कंकपतये नमः ओम कंकपिलाय नमः ओम हर्दगर्भाय नमः ओम मंताय नमः ओम मौरताय नमः ओम मोजोभ्रते नमः ओम मयूराय नमः ओम एकात्मने नमः ओम रुल ऋजये नमः ओम रुल ऋषाय नमः ओम ऋगाय नमः ओम रुम ऋतुम्बराय नमः ओम ऊर्जाय नमः ओम मुग्राय नमः ओम ईम ईशाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम आनंदाय नमः ओम अजाय नमः आवाहित बसो तापित बस नीत बस निरुद्ध बस मुख कंठित पूजांगण वर्धो प्रसीद प्रसीद ओम पुरुषे वेदम धर्मयद्भूतम यच्च भव्यम उताम्र तत्व शेषानुदन्नेनातिरोहति कलश देवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि सानिध्यात न्यासां च गृहीषे ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम ओम भू अग्न्यात्मने अनिरुद्धार्दयाय नमः भुवात्म प्रद्युम्नाय श्रेते स्वाहा स्वाहा सूर्यात्मने संकर्षणाय चकायुतं भूर्भुवः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कवचाय ओम सत्यनारायणाय अस्त्राय फट एतेषां मात्रकां मंत्राणाम् अंतर्यामि शिरसि दैवी गायत्री मुखे अजायतिरूपी लक्ष्मी नारायण देवता हृदये मात्रकान्यासे विनियोगः
अथ ध्यानम् उद्यद्भासु समाभासुदानन्दिकदेवान् चक्रशङ्कदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामातिट्टसमूर्तिगणमध्यगः ब्रह्मवायुष्वाहिषविपैशक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषजग्नमान् तादरूपा च पञ्चाशत् ज्ञानमुद्राभयोद्यताः टङ्की दण्डी च धन्वी च तत्तद्युक्तासु वामतः ध्यायेन्द्रसिंहमुरुत्रवृत्नेत्रं जानुप्रसक्तकरयुग्ममता पराभ्यां चक्रं धरं च दतं प्रेयासमेतं तिग्मांशुकोटिधिगतिगसमग्रशक्तिम् अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रेण्य अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम मात्रकान्यासङ्करिषे ओम मजायन्म शिरसि ओमानन्दायन्म सर्वस्मिन्मुखे ओम इन्द्रायन्म दक्षिणनेत्रे ओम ईशायन्म वामनेत्रे ओम उग्रायन्म दक्षिणकर्णे ओम ऊर्जायन्म वामकर्णे ओम ऋं ऋतम्रायन्म दक्षिणासापडे ओम ऋं मृगायन्म वामनासापडे ओम ऋं शायन्म दक्षिणकपोले ओम ऋं धृतेन्म वामकपोले ओम एमेकात्मनेम ऊर्ध्वष्टे ओम मयिरायन्म अधरोष्टे ओम मोजोभ्रतेन्म ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ओम मरुसायन्म अधोदन्तपङ्क्तौ ओम मन्तायन्म मूर्ध्नि ओम अर्धगर्भायन्म वाचि दक्षिणबाहु सन्धिचतुष्टे अग्रे च ओम कं कपिलायन्म ओम कं कपतेन्म ओम कं गरुडासनायन्म ओम कं घर्मायन्म ओम सारायन्म ततो वामबाहु सन्धिचतुष्टे अग्रे च ओम जं चार्वङ्गायन्म ओम चं छन्दोगम्यायन्म ओम जं जनार्दनायन्म ओम जं झाटितारे ओम यमायन्म ततो दक्षिणपाद सन्धिष्वग्रे च ओम टं टङ्गिनेन्म ओम टं ठलकायन्म ओम टं डरकायन्म ओम टं धरिणेन्म ओम टं नात्मनेन्म ततो वामपाद सन्धिष्वग्रे च ओम तं तारायन्म ओम तं थपायन्म ओम तं दण्डिनेन्म ओम तं धन्विनेन्म ओम नं नम्यायन्म ओम पं परायन्म दक्षिणं पार्श्वे ओम पं फलिनेन्म वामपार्श्वे ओम पं बलेनेन्म पृष्ठे ओम पं भगायन्म गुह्ये ओम मनवेन्म तुन्धे ओम यज्ञायन्म हृदये ओम रं रामायन्म त्वजि ओम लं लक्ष्मीपतेन्म चर्मणि ओम वरायन्म मांसे ओम शं शान्तसवितेन्म रुधिरे ओम शं षड्गुणायन्म मेधसि ओम तं सारात्मनेन्म मज्जायम् ओम हंसायम् अत्युतन्निजो लालुकायन्म प्राणेयं शं नरसिंहायन्म जीवे मातृकान्यासेन शिवे देव्यासमुति प्रियताम् ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम भू रूपसी नारायण देवता हृदये प्रधानोपमवर्णानि द्विजान्यपिशेषितः प्रधाञ्जलिपुटानीव प्रधानन्तं हरिं प्रति तत्त्वान्तर्यामि लक्ष्मीनारायण प्रिय लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं तत्त्वन्यासं करिष्ये हृदये मालाकारण ओम प्राय शक्त्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय पतितात्मि लक्ष्मीनारायण अभ्यं ओम प्राय सवितात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय स्फूर्त्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय प्रवृत्त्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय कलात्मि लक्ष्मीनारायण अभ्यं ओम प्राय विद्यात्मि लक्ष्मीनारायण अभ्यं ओम प्राय मत्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय नियत्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय मायात्मि लक्ष्मीनारायण अभ्यं ओम प्राय कालात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय पुरुषात्मि ब्रह्मवायुभ्यां मम ओम प्राय अव्यक्तात्मि ब्रह्माणि बातेभ्यां दक्षिणबाहु ओम प्राय महदात्मे ब्रह्मवायुभ्यां मम वामबाहो ओम प्राय अहंकारात्मे गरुडशेषरुद्रेभ्योर्म दक्षिणोरो ओम प्राय मन आत्मे स्कंदेन्द्राभ्यां मम वामोरो दक्षिणहस्तांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय श्रोत्रात्मे दिग्देवताभ्यो ओम प्राय त्वगात्मे प्राणायाम ओम प्राय चक्षुरात्मे सूर्यान् ओम प्राय जुवात्मे वरुणायन ओम प्राय घ्राणात्मे अश्विभ्यां नमः ततो वामहस्तांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय वागात्मे वन्नयन ओम प्राय पाण्यात्मे दक्षायन ओम प्राय पादात्मे जयन्तायन ओम प्राय पायवात्मे मित्रायन ओम प्राय उपस्थात्मे मनवेन दक्षिणपादांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय शब्दात्मे बृहस्पति प्राणाभ्यां ओम प्राय स्पर्शात्मे अपानायन ओम प्राय रूपात्मे व्यानायन ओम प्राय रसात्मोदानायन ओम प्राय गंधात्मे समानायन वामपादांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय आकाशात्मे महागणपतेन ओम प्राय वायुवात्मे प्रहोवायन ओम प्राय तेजात्मे वन्नयन ओम प्राय बात्मे वरुणायन ओम प्राय पृथिव्यात्मे शनेश्चराभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्री वेदव्यासमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सदि कृष्णार्पणमस्तु मूलेन प्राणायामः ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम मूर्तयोष्टापिध्येयाश्चक्रशङ्खराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णा च कृष्णवर्णाशिकोचिते वर्णन्यासं करिष्ये ओम विश्वाय शिरसि ओम नम ते सैम नेत्रयोः ओम प्राज्ञां नासायां नाम तुर्यां वाचि राम आत्मने हृदि ओम यम मंत्रात्मने नाभो ओम नाम परमात्मने जानो यम ज्ञानात्मने पादयोः चक्रशृङ्गवराभीति हस्ता नेतान् मूलवर्ण सकवर्णानि कृष्णवर्णाशिकोच्यते पंचांगन्यासं करिष्ये ओम क्रोधोल्काय हृदयाय नमः ओम महोल्काय चिरसे स्व ओम मीरोल्काय शिकाय विटदुल्काय ओचायुम सहस्रोल्काय अस्त्राय फट अस्य श्री नारायणाष्टाक्षर मंत्रस्य अंतर्यामि श्री देवी गायत्री श्री मन्नारायण देवता हृदये उद्यद्भास महाभास दानन्दिक देवान् चक्षुषङ्गदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामातिटतु मोदिगणमध्यगः ब्रह्मवायुवायुपैशक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टापिध्येयाश्चक्रशङ्खवराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णा च सर्वाभरणभूषिताः ओम नमो नारायणाय 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 ओम
ओम एतावानन्दमे मातोज्ञायां पुरुषा पादोस्य विश्वा भूतस्य पादस्यामदन्दिवि अर्घ्यं समर्पयामि ओम च पादूर्ध्व उदेत पुरुष पादोसेहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत्साशनानेशनेभि पाद्यं समर्पयामि ओम तस्माद् विराळ जायत विराजोधि पुरुषः सजातोऽत्यर्जित पश्चात् भूमिमतो पुरः केशवाय नारायण माधवाय आचमनं समर्पयामि ओम यत् पुरुषेण विशा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धभिः स्नानं समर्पयामि ओम तञ्यज्ञं परिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयचे वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ओम तस्मात् यज्ञा सर्वतः संभृतं पृषदाज्यं पशून्तांश्च क्रेवायव्या नारण्यान् ग्राम्या चे ओम नमो नारायणं यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम तस्मात् यज्ञा सर्वत्र च सामाजिद्रे छन्दांसि यज्ञे तस्मात् युस्तस्मात् जायत गन्धं समर्पयामि ओम तस्मात् अश्वा जायन्ते केचोभयादतः गावोः यज्ञे तस्मात्मात् जाता अजावयाः ओम नमो नारायणाय ओम पुष्पं समर्पयामि आवरणपूजां करिष्ये मध्ये ओम नारायणाय नमः वामे लक्ष्मीं दक्षिणे धराय नमः प्रथमावरणं समर्पयामि ओम कं कद्दोल्काय नमः ओम महोल्काय नमः ओम मीरोल्काय नमः ओम तिन्जुल्काय नमः आग्नेयादि गुणेषु ओम सं सहस्रोल्काय नमः ओम सं सहस्रोल्काय नमः ओम सं सहस्रोल्काय नमः ओम सं सहस्रोल्काय नमः द्वितीयावरणं समर्पयामि ओम वासुदेवाय नमः ओम सं संकृष्णाय नमः ओम परं प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः आग्नेयादि गुणेषु ओम मायाय नमः ओम जं जयाय नमः ओम कं कत्यै नमः शां शान्त्यै नमः तृतीयावरणं समर्पयामि पूर्वाचदृशो तो कोडिषु च एकैकम् ओम कें केशवाय नमः ओम नाम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मृसूदनाय नमः ओम श्रीं त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीं श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय दाम दामोदराय नमः चतुर्थावरणं समर्पयामि पूर्वाचदृशु दौ कोडिषु एकैकम् ओम मत्स्याय नमः ओम कुं कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भाम भार्गवाय नमः ओम राम राघवाय नमः ओम कं कृष्णाय नमः बुद्धाय नमः ओम कल्किने नमः अनन्ताय नमः विश्वरूपाय नमः पंचमावरणं समर्पयामि पूर्वाचदेशो ओम अनन्ताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः वायुवे नमः ईशानाय नमः आग्नेयादिकोणेषु ओम मारुण्ये नमः ओम गायत्र्यै नमः तां भारत्यै नमः किं गिरिजाय नमः देवस्यार्गे गरुडाय नमः तद्वान् पार्श्वे सौपर्णे नमः चष्टावरणं समर्पयामि पूर्वादिष्टदिक्षो ओम इन्द्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अनन्ताय नमः ब्रह्मणे नमः सप्तमावरण पूजां समर्पयामि ओम यत् पुरुषं यदा दुःखचिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काहु रूपादाउचिते धूपं समर्पयामि ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो तदसयद्वेष पद्भ्यां शूद्रो अजायत दीपं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नैवेद्यं समर्पयामि ओम नाभ्याम् आस्युदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् ताम्बूलं समर्पयामि ओम सप्तास्यासन परिधेः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्तन्माना बद्धन् पुरुषं पशुं नीराजनं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानस्तचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगुधारणे नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि कलशकीर्तिमायुष्यं प्रज्ञां मेधां श्रियं बलं योग्यतां पापहानिं च पुण्यवृद्धिं च साधयेत् सर्वक्षेत्रमयो यस्मात् सर्वतीर्थमयो यतः अतो हरिप्रियोऽसित्वं पूर्णकुमनुमोचुते प्रार्थनां समर्पयामि पृष्ट्वाद कलशं पूलं जपे 12 संख्यया ओम नमो नारायणाय 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 ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रत्येक स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन कलश पूजा आराधनेन भगवान् श्री वेदव्यासमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विदुत्तकरे नमित सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्येन मोचुते गर्भादेवारि नारीणां विशीर्यन्ते सहस्रदा तव नादेन पाताले पाञ्चजन्यं मोचुते तव नादेन जीमूता विद्रमन्ति सुरासुराः चचाङ्गायुतदीप्ताभ पाञ्चजन्यं मोचुते दर्शनेन शङ्कस्य किं पुनः स्पर्शनेन तो विलययान्ति पापानि हिमवद्भास्करोदे नत्वा शङ्करे धत्वा मन्त्रेणानेन वैष्णवः यस्नापयति गोविन्दं तस्य पुण्यमनन्तकं तानि कलशोदकेनोद्धरण्या शङ्कमापूर्य ओम पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्क प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्क प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्क प्रचोदयात् तदा तुलसी पुष्पनिधाय शङ्क पद्म गरुड सुरभिमुद्रा प्रदर्श्य मूलेन अष्टवारमभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय
नारायणाय ओम नमो 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 नारायणाय ओम शंकरदेवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि उदराचमनीयं समर्पयामि इत्यष्टोपचारे तुलसीदलैरभ्यर्च्य शङ्खजलेन तुलस्यादि पूजा साधानि त्रिप्रोक्षयेत ततोऽन्यकलशेषु तुलसी पुष्पं निधाय पञ्चमुद्रा प्रदर्श्य तेनोदकेनोद्धरण्या पञ्चपात्राणि पूरयेत अर्घ्यं वायुपदे प्रोक्तं नैऋत्यां पाद्यमेव च ईशे त्वाचमनीयं च स्नानेन जाग्निकोणिके मध्ये ते सर्वपात्राणां शुद्धत्वेन पूरयेत् एकं स्यान्मधुपर्केण्यत् पुनराचमनाय च इति एतास्तानि विधाय अर्घ्ये श्रियै नमः पाद्ये सरस्वत्यै नमः आचमनीये रत्यै नमः मधुपर्के पितामहाय नमः पुनराचमनीये शान्त्यै नमः स्नानपात्रे वरुणाय नमः अर्घ्ये दानमुद्रा पाद्ये चाञ्चल्यमुद्रा आचमनीये गोकर्णमुद्रा मधुपर्के सुकरीमुद्रा पुनराचमनीये हंसमुद्रा स्नानपात्रे शङ्खमुद्रा इति षण्मुद्रा प्रदर्श्य मूले नष्टवारमभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम मध्ये क्षीरं दध्याति न्यसेत् पूर्वादिषु क्रमात् दधि वामन दैवत्यं गोविन्दं क्षीरमेव च आचिन्त्य विष्णुदैवत्यं मधुनि मधुसूदनं शर्कराच्याच्युतं विन्द्यादेता पञ्चामृतदेवताः ओम क्षीरे ओम गोविन्दाय नमः दधिनि वामनाय नमः घृते ओम विष्णवे नमः मधुनि ओम मधुसूदनाय नमः शर्कराय ओम अच्युताय नमः मूले नष्टवारमभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम पीठपूजां करिष्ये मूलपीठमध्ये मूलमन्त्रेण ओम नमो नारायणाय ओम पं परदेवताय नमः देवसव्यगुरुभ्यो नमः दक्षिणें सं सर्वदेवताभ्यो नमः पुनः सव्यं सं सर्वगुरुभ्यो नमः आग्नेयादिगुणेषु पादादभागे ओम गं गरुडाय नमः वें वेदव्यासाय नमः तं दुर्गाय नमः सं सरस्वत्यै नमः पादोद्भागे तेष्वे गुणेषु धर्मादिपदे ओम यम यमाय नमः ज्ञानादिदेवां वायवे नमः वैराग्यादिदेशीं शिवाय नमः ऐश्वर्यावीन्द्राय नमः पुरादिपलकेषु अधर्मादिपदे ओम निरते नमः अज्ञानादिद्युं दुर्गाय नमः अवैराग्यादिकां कामाय नमः अनेश्वर्यादिपदे ओम रुद्राय नमः मध्ये ओम पम परम पुरुषाय नमः तदुपरि आधार रूपिण्यै ओम शं शक्त्यै नमः तदुपरि ओम आयुकूर्माय नमः तदुपरि ओम अनन्ताय नमः तदुपरि ओम पम पृथिव्यै नमः तन्मध्ये ओम क्षीं क्षीरसागराय नमः तन्मध्ये ओम श्वें श्वेतद्वीपाय नमः तन्मध्ये ओम दिव्यरत्नमहामण्डपाय नमः तन्मध्ये ओम पम पद्माय नमः तन्मध्ये षोडपद्मं ध्यात्वा तन्मध्ये सूर्यमण्डले ओम नाम नारायणाय नमः तदुपरि सोममण्डले ओम विष्णवे नमः तदुपरि हुताशनमण्डले ओम नाम नारसिंहाय नमः देवसव्यत्वाभिमानिने ओम श्रीं श्रियै नमः दक्षिणेरं रजोभिमानिने भूं भूम्यै नमः पृष्ठेतन्तमोभिमानिने दुर्गायै नमः पुरादिसोपानेषु ओमाम् आत्मने नमः ओम मंत्रात्मने नमः ओम पं परमात्मने नमः ओम ज्ञान ज्ञानात्मने नमः पद्मस्य पुरादर्शदलेषु तन्मध्ये च ओम विमलायै नमः ओम मुत्कर्षिण्यै नमः ओम ज्ञान ज्ञानाय नमः ओम क्लीं प्रियाय नमः ओम यं योगायै नमः ओम प्रं प्रव्यै नमः ओम सं सत्याय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अनुग्रहाय नमः तदुपरि योगपीठस्वरूपात्मने ओम अनन्ताय नमः विष्णोरासनभूताय दिव्यृतमयाय च प्रधानपुरुषेशाय महापीठाय ते नमः पीठदेवता आवाय आसनादिकं देवेन स दद्यात् मूलेन प्राणानायम्य उद्यद्भासतमाभासतदानन्देकदेहवान् चक्रशङ्कदा पद्मधरोध्येयोऽहमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाश्लिष्टस्वमूर्तिगणमध्यगः स्वं ब्रह्मवायुशिवाहिषविपैशक्रादिकैरपि सेव्यमानोतिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टापिध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ताः प्रतिपूर्णा च सर्वाभरणभूषिताः विज्ञानरोचे परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयेतं विधि सर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि ओम आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भोहितावचिञ्चरति देव एषः घोषायुधस्य शन्विटे रूपं तस्मै वाताय विषा विधेम यैहि मम हृत्पद्मस्थित श्री पुरुषोत्तम आवाहयामि पीठेत्वं प्रतिमाय रमापदे मम हृत्पद्म मुख्य पद्मस्थित मुख्य प्राणान्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण एहि आगच्छ आगच्छ भगवन्तं श्री वेदव्यासम् आवाहयामि ओम अनसहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो चष्टदशाङ्गुलम् ओम नमो नारायणाय ओम आवाहनं समर्पयामि आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव अवकुण्ठितो भव पूजाङ्ग्रहणवरदो भव ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं च भव्यम् उताम्रतत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति नानारत्नवीतं कमलाकारमुचितं सुवर्णघटितं दिव्यम् आसनं प्रतिगह्यताम् ओम नमो नारायणाय ओम श्रीवेदव्यासाय आसनं समर्पयामि सान्निध्यास्य न्यासांश्च करिष्ये ओम नमो नारायणाय ओम
ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम ओम भू अज्ञात्मने अनिरुद्धाय हृदयाय नमः भवाय वायुपतिम्नाय श्रेते स्वाहं स्वा सूर्यात्मने शंकराय शिखाय नमः भूर्भुवः प्रजापत्यात्म वासुदेवाय कौचाय ओम सत्यनारायणाय अस्त्राय फट एतेषां मातृका मंत्राणाम् अंतर्यामि शिरसि दैवी गायत्री मुखे अजातिरूपी लक्ष्मीनारायण देवता हृदये उद्यद्भासोद महाभासोद आनंदे कदेहवान् चक्रशंकदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामादिप्त समूतिगणमध्यकः ब्रह्मवायुवाहिष विपैशक्रादिकैरपि सेव्यमानुदिकं भक्त्या नित्यनिशेष शक्तिमान् ताद्रूपा च पञ्चाशत् ज्ञानमुद्रा भयोद्यताः टङ्की दण्डी च धन्वी च तत्तद्युक्तासु वामतः ध्यायेन्द्रशिवमृतुरवित् नेत्रं जानुप्रसक्तकरयुग्ममता पराभ्यां चक्रन्दरञ्जनं प्रियासमेतं तिग्मांशकोट्यतिगते समग्रशक्तिम् अजातिरूपी लक्ष्मीनारायणपिते मातृकान्यासङ्करिषे ओम अजायन्म शिरसि ओम आनन्दायन्म सरोस्मिन्मुखे ओम इन्द्रायन्म दक्षिणेत्रे ओम मीशायन्म वामनेत्रे ओम मुग्रायन्म दक्षिणकर्णे ओम मूर्जायन्म वामकर्णे ओम ऋं ऋतुम्भरायन्म वाम दक्षिणासपडे ओम ऋं मृगायन्म वामनासपडे ओम ऋं मृष्टायन्म दक्षिणकपोले ओम ऋं ऋजेन्म वामकपोले ओम एकात्मने ऊर्ध्वष्टे मयिरायन्म अधरोष्टे ओम मोजोभृतेन्म ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ओम मौरसायन्म मधुदन्तपङ्क्तौ ओम मन्तायन्म मूर्धे ओम हार्दकर्मायन्म वाचि दक्षिणबाहु सन्दिशो अग्रे च ओम कङ्कपिलायन्म ओम कङ्कपदेन्म ओम मृडासुनायन्म गङ्घर्मायन्म ओम सारायन्म वामबाहु सन्दिशो अग्रे च ओम जञ्जार्वङ्गायन्म ओम चन्दोगम्यायन्म ओम जनार्दनायन्म ओम झाटिदायन्म ओम यमायन्म दक्षिणपाद सन्दिशो अग्रे च ओम टं टङ्किनेन्म ओम टं ठलकायन्म ओम टं डरकायन्म ओम टं धरिणेन्म ओम टं नात्मनेन्म ततो वामपाद सन्दिशो अग्रे च ओम तं तारायन्म ओम तं तपायन्म ओम तं दण्डिनेन्म ओम तं धन्विनेन्म ओम नं नम्यायन्म ओम पंपरायन्म दक्षिणपार्श्वे ओम पंपलिनेन्म वामपार्श्वे ओम पंपलिनेन्म पृष्ठे ओम भगायन्म गुह्ये ओम मनवेन्म तुन्द्ये ओम यं यज्ञायन्म हृदये ओम रं रामायन्म त्वचि ओम लं लक्ष्मीपतेन्म चर्मणि ओम वरायन्म मांसे ओम शं शान्तसविदेन्म रुधिरे ओम शं षड्गुणायन्म मेधसि ओम तं सारात्मनेन्म मज्जायाम् ओम हंसायन्म अस्ततन्निशो ब्रह्म लाडुकायन्म प्राणेयं शं नरसिंहायन्म जीवे मातृकान्यासेन से वेदव्यासमूर्ति प्रियताम् ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय इति मूलेन प्राणायामः ओम भू अज्ञात्मने अनुर्धरदयात्म भवावादं पद्मनाय श्रीते स्वाहं स्वाहा सूर्यात्मन संकर्षणाय शिखायुट ओम भूर्भुवस्व प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कौचाय ओम सत्यात्मने नारायणाय अस्त्राय फट एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अंतर्यामि शिरसि दैवी गायत्री मुखे शक्तादि तत्त्वरूपिसि नारायण देवता हृदये प्रधानोपमरुणानि दिभुजान्यपिशेषिता कृताञ्जलि पुटानेम प्रधानन्तं हरिं पदे तत्त्वान्तर्यामि लक्ष्मीनारायण प्रीणयासि लक्ष्मीनारायण प्रीतं तत्त्वन्यासङ्करिषे हृदये मालाकरण ओम प्राय शक्तात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां मम ओम प्राय प्रतिष्ठात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां ओम प्राय संवितात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां मम ओम प्राय स्फूर्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय प्रवृत्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय कलात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां ओम प्राय विद्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय मत्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां ओम प्राय नियत्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां ओम प्राय मायात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय कालात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय पुरुषात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः ओम प्राय अव्यक्तात्मे ब्रह्माणि माद्यभ्यां नमः दक्षिणबाहो ओम प्राय महदात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः वामबाहो ओम प्राय अहंकारात्मे गरुडशेषरुद्रेभ्यं दक्षिणोरो ओम प्राय मनात्मे संदेन्द्राभ्यां नमः वामोरो दक्षिणहस्ताङ्गुष्ठादि पंचाङ्गुलिशो ओम प्राय श्रोत्रात्मे दिग्देवताभ्यो ओम प्राय त्वगात्मे प्राणायाम ओम प्राय चक्षुरात्मे सूर्यायम ओम प्राय जीवात्मे वरुणायम वाम घाणात्मे अश्विभ्यां नमः वाम हस्ताङ्गुष्ठादि पंचाङ्गुलिशो ओम प्राय वागात्मे मन्नयन्म ओम प्राय पाण्ड्यात्मे दक्षायन्म ओम प्राय पादात्मे जयन्तायन्म ओम प्राय पायुवात्मे मित्रायन्म ओम प्राय उपस्थात्मे मनवेन्म दक्षिणपादाङ्गुष्ठादि पंचाङ्गुलिशो ओम प्राय शब्दात्मे बृहस्पति प्राणाभ्यां ओम प्राय स्पर्शात्मे अपानायम ओम प्ररूपात्मे व्यानायन्म ओम प्राय रसात्मे उदानायन्म ओम प्राय गन्धात्मे समानायन्म वाम पादाङ्गुष्ठादि पंचाङ्गुलिशो ओम प्राय आकाशात्मे महागणपतेन्म ओम प्राय वायुवात्मे प्रोहोवायन्म ओम प्राय तेजात्मे वन्नयन्म ओम प्राय अबात्मे वरुणायन्म ओम प्राय पृथिव्यात्मे शनैश्चन्द्राभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्रीवेदव्यासमूर्ति प्रियतां मूलेन प्राणायामः ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम मूर्तयोष्टाभिध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ता प्रदीपूर्णाच कृष्णवर्णच गोचरे वर्णन्यासं करिषे ओम विश्वायम शिरसि ओम नम तेजसां नेत्रयोः ओम प्रद्यां नासाय ओम नाम तुर्याम वाचि ओम राम आत्मने नमः हृदि ओम यम मंत्रात्मने नमः नाभो ओम नाम परमात्मने नमः जानो ओम यम ज्ञानात्मने नमः पादयोः ओम चक्रशङ्कवराभिति हस्तानेतानि मूलप्रण कृष्णवर्णाच गोचरे पंचांगन्यासं करिषे ओम क्रोधोल्काय हृदयाय ओम मोहोल्काय शिरसि ओम ईरोल्काय शिखाय ओम जुल्काय कौचाय सहस्रोल्काय अस्त्राय फट अस्य श्री नारायणाष्टाक्षर मंत्रस्य अंतर्यामि श्री देवी गायत्री मुखे श्रीमन्नारायण देवता हृदये उद्यद्भासु महाभासदानंदिक देवान् चक्रशङ्कदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यां माचित्त सुमूतिगणमध्यगः ब्रह्मवायुवायुपे चक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेष शक्तिमान् मूर्तयोष्टाभिध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ता प्रदीपूर्णा च सर्वाभरणभूषिताः ओम नमो नारायणाय 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 ओम व्यां वेदव्यासन्मिति मंत्रेण प्राणायामः ओम व्यां हृदयाय नमः ओम वेदव्यास शिरसे स्वाहा ओम नमः शिखाय विड ओम व्यां कौचाय ओम वेदव्यासाय नेत्राभ्यां वषट ओम नमः अस्त्राय फट अस्य श्री वेदव्यास अष्टाक्षर मंत्रस्य ब्रह्मार्षिः शिरसि गायत्री चंदामुखे श्री वेदव्यासो देवता हृदये
विज्ञानरोचे परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयतं विधि सर्वपूर्वगीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि वेदव्यासप्रणय वेदप्रीत्यतम वेदव्यासमूलमन्त्रपङ्करिषे ॐ यां वेदव्यासाय नमः 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 ॐ सानिध्यं कुरु देवी च सर्वसम्पत्करो मम विभोसकलोकेश कृष्णवेणु हरे प्रभो त्वां भक्त्या पूजा मग्धे भोगे रज्ञादिविक्रमात् पूजावदानपर्यन्तम् अत्र स्थित्वा जनार्दन भक्तस्य मम पूजातुं गृहीत्वा पाहि मां प्रभो नारायण नमस्ते तु प्रणतादिप्रणाशन प्रसन्नो भव मे नित्यं कृपया भक्तवत्सल शङ्खगदा पद्मादिभ्यो नमित आयुधान्याभरणादीनि विसृजेत नारतान्तमज्जरतनमागचेति विज्ञाप्य इदं विष्णुधीरचापादुके विष्णवे पेदोमिदं विष्णुचक्रमे त्रेधान ददे पदं समूढमस्य पांसुरे भद्रं कर्णे विरित्रजा विष्णुं पीठि निधाय भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः त्रिरङ्गैस्तुष्णवांसस्तनोभिर्व्यशेम देवहि तंयदायोः तदकरचरणमुखपराक्षान्तमुदकं तन्तकाष्ठं च निवेदयत् लक्ष्मीसेनकेशसंस्करणम् अङ्गमदन सुगन्धतैलाभ्यङ्गं कस्तूर्यादिकल्केन सुवर्णपात्रे उष्णोदकेन स्नानं समर्पयामिति पात्राञ्जलिजलं निक्षिपेत चक्रचालग्रामे तुलसीदलं दत्त्वा अर्घ्यादीन् शङ्केन दद्यात् ओमापोष्ठामयोगस्थानोदातन मयरणाजिते शिवतमोर्सस्तस्य भाजतेन औषधीर्यमा तस्मारङ्गमामोहि सत्याजनता पूजनेताजना उमेतावान्मयिमातो ज्ञानपुरपादोषु विश्वाभूतन्ति पादस्यामनदिवे ओम नमः लक्ष्मीर्घ्यं समर्पयामि तस्मिन् राष्ट्रे श्रियमावेयामि तु देवी प्रतिपश्याम्यपः दक्षिणं पादराष्ट्रमिन्द्यं दधामि सव्यं पादराष्ट्रमिन्द्रियं वर्धयामि पूर्वमन्यं परमन्यं पादवौनिजे देवाराष्ट्रकृत्या भयस्यावरुद्याप पादावनेजनं चन्द्रं नितान्तमे जरणं पवित्रं नितान्तं पुराणमेन पूजितानि तेन पवित्रेण पुरुषानि पादोदे क्रमसाग्नाग्नेवे वेदव्यासाय नमः आद्यं समर्पयामि ओं तन्माचनो देवीर्भिष्टयापोवं चयोरभिसुरावन्तः तस्मात् विराळजत विराजोति पूर्वजातोपजात भूमिमतोपरः ओं नमो नारायणाय मृति अर्जुनाचमर्यं समर्पयामि ओं मधुवातारदाय मधुदेवधवमाद्योषधीः मधुनक्तमुदच मधुमत्कार्ति उपजा मधुदेवरत्नपिता मधुमानवतिर्मधुमाव सूर्यमात् दीर्घा ओं मोन्दना ओं नमो नारायणाय ओं पितामहतिर्मधुप्रस्नानं समर्पयामि मूलेन ओं नमो नारायणाभ्यसेन गुणराजमन्यस्नानं समर्पयामि पंचामृतैस्तपैषे ओम आप्याश्मेतविकृतसुमवृषिं भवावाचसङ्गते जयं ओम ओम नमो नारायणां वेदव्यासाय क्षीरस्नानं समर्पयामि ओम दधि ग्रावणोकार विष्णुरश्वस्य वाजनां सुरभिर्मुखाग्रस्नायुराजुर चन्द्रमण्डलाङ्गदर्शयामि पूजयार्थे ओम नमो नारायणाय ओम दधि स्नानं समर्पयामि ओम कथं मे बीजकथमदेवति ओम नारायणाय समर्पयामि ओम मधुवातारदाय मधुसिन्धवः माधुरीरसपोषधीः मधुनक्तमधुमत्पादुर्यमधुर्यवरत्नपिता मधुमान्नोर्मधुमामधुर्याः माद्वीकौ भवन्तुनः सर्वोपमधुनानार्थकैरण्यर्थे ओम नमो नारायणाय मधुसमर्पयामि ओम साधुपवतुर्याय साधुकौष्णामे एकदशतमधुकरया हरिम आभयानि राजयोगी तत्त्वसुरेश्वर ओमो नमो नारायणाय यवदाभगवती प्रियातमेकमन्तस्याम अद्यक्षणमग्ने विश्वदानि विभक्तमुदकमाचरन्ते ओम साधुपवतुर्याय समर्पयामि ओम भगवती भगवन्तस्याम अद्यक्षणमग्ने विश्वदानि विभक्तमुदकमाचरन्ते ओम स्वादुपवतुर्याय साधुनामे साधुनाय वायुवेदात्मतै मावदाभ्यः ओमो नमो नारायणाय समर्पयामि अद्यक्षणामकविदानि विभक्तमुदकमाचरन्ते साधुनाम समर्पयामि
देवाय दित्यन्तन्मानावर्तन् कुशल पशुं यज्ञेनेतुं देवाकान् समर्पणमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचित्र भुवे साध्यासुति देवाः ततो देवाः वसुने तस्यां तु प्रणामशनं निषेधतु यत्र देवादौ धिरे भागदमेकं तत्भाग्यमसमहिं तस्मातारे सौरैली ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीवीराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दाम दामोदराय नमः देवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः मधुक्राय नमः नारदाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः केन्द्राय नमः हरये नमः जय कृष्णाय नमः आत्मने नमः आत्मने नमः परमात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः देवाय नमः विश्वाय नमः तेन तेजं राम परमसुदेव पद्याय नमः नाथनाय नमः काम भार्गवाय नमः राम राघवाय नमः कृष्णाय नमः बुद्धाय नमः कल्किने नमः शिं शिं शुमाराय नमः ओम नमो नारायणाय ओम महाभिषेकस्नानं समर्पयामि केशवाय नमः नारायणाय माधवाय नमः आचमनं समर्पयामि ओम तदस्तु मित्रावृणात् दग्ने संयोरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् अशीमहे गाधमद प्रतिष्ठान्नमो दिवे बृहदे साधनाय ग्रहा वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यम् तस्माद् यदि विदुरैव पशून् लभते ग्रहाणे वै नानाजिगमिष्यति ग्रहा हि पशूनां प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु ओम तञ्यज्ञं वरिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षे ओम यो वस्त्राणि पीवसावसाते योरच्छिद्रामन्तवसर्गाः अवातिरतमन्द्रतान् विश्वरतेन मित्रावृणासु चेते ओम नमो नारायणाय ओम वेदव्यासाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि आचमनाते जलं दत्वा ओम नमो नारायणाय ओम किरीटादिभूषणं समर्पयामि इति तुलसीं दत्वा तस्माद्यज्ञासरोतस्सम्भृतं प्रषदाज्ञं पशून्तांश्च क्लेवायव्यानारण्यान् ग्राम्या च ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ओम नमो नारायणाय ओम श्रीवेदव्यासाय नमः यज्ञोपवीतं यज्ञं समर्पयामि आचमनाते जलं दत्वा ओम तुलसी कुंदमंदार पारिजातां पूजयस्तुया पंचबीर्घचिता माला वैजयंती कथ्यते ओम नमो नारायणाय ओम वेदव्यासाय नमः वैजयंती माला ते तुलसी मालां समर्पयामि भोगसिंहासनम् आगच्छेत्यासनं दत्वा ओम तस्माद् यज्ञ सर्वोत्तरच्चस्सामाज्यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् युजुस्तस्मादजायत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ओम नमो नारायणाय ओम ओम गन्धद्वारान्तुराधर्षां नित्यपुष्णां गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम् ओम नमो नारायणाय ओम श्रीगन्धं समर्पयामि ओम तस्मादश्वाजायन्त एकेचो भयादतः गावोह यज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ओम याः परिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिः प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वं सहः ओम नमो नारायणाय ओम वेदव्यासाय नमः पुष्पं समर्पयामि
देवसंध्यां कारयित्वा विष्णुगायत्रशङ्खेन अर्घ्यत्रयं दत्त्वा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् चक्राभिमानिने ॐ दुर्गायै नमः शङ्खाभिमानिने ॐ श्रीं श्रियै नमः मुसला गदाभिमानिने ॐ वायुवे नमः पद्माभिमानिने ॐ भुम्भुयै नमः चर्माभिमानिने ॐ दुर्गायै नमः खड्गाभिमानिने ॐ विद्यायै नमः शार्ङ्गाभिमानिने ॐ तं सरस्वत्यै नमः बाणाभिमानिने ॐ पंचात्म मुख्य प्राणाय नमः श्रीवत्साभिमानिने ॐ लं लक्ष्मै नमः वनमालात्मिकाय ॐ श्रीं श्रियै नमः मुसलाभिमानिने ॐ शें शेषाय नमः इति सम्पूज्य देवस्य आवरणपूजां करिष्ये मध्ये ॐ श्रीनारायणाय नमः देवस्य वामपार्श्विताय सुवर्णवर्णाय दुकूलवसनाय विचित्राभरणभूषितायै पद्महस्तायै तन्मुखन्यस्तलोचनाय ॐ लं लक्ष्म्यै नमः देवस्य दक्षिणपार्श्वतदायै दूरादरश्यामलायै विचित्राभरणभूषितायै तन्मुखन्यस्तलोचनायै ॐ धम्धरायै नमः इति प्रथमावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाचतुर्दिक्षो ॐ कं कद्धोल्काय नमः ॐ मं महोल्काय नमः ॐ मीरोल्काय नमः ॐ तिन्द्युल्काय नमः आग्नेयादिकोणेषु ॐ तं सहस्रोल्काय नमः ॐ तं सहस्रोल्काय नमः ॐ तं सहस्रोल्काय नमः ॐ तं सहस्रोल्काय नमः इति द्वितीयावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाचतुर्दिक्षो ॐ मां वासुदेवाय नमः ॐ तं सङ्कर्षणाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ मम अनिरुद्धाय नमः आग्नेयादिकोणेषु ॐ मां मायायै नमः ॐ जं जयायै नमः ॐ कृं कृत्यै नमः ॐ शां शान्त्यै नमः इति तृतीयावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाचतुर्दिक्षो द्वौ कोणेषु च एकैकम् ॐ कैं केशवाय नमः ॐ नाम नारायणाय नमः ॐ मां माधवाय नमः ॐ गौं गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मं मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ मां वामनाय नमः ॐ श्रीं श्रीधराय नमः ॐ मं ऋषिकेशाय नमः ॐ मं पद्मनाभाय नमः ॐ दां दामोदराय नमः चतुर्थावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाचतुर्दिक्षो द्वौ कोणेषु एकैकम् ॐ मत्स्याय नमः ॐ कुं कूर्माय नमः ॐ वराहाय नमः ॐ नाम नारसिंहाय नमः ॐ मां वामनाय नमः ॐ भां भार्गवाय नमः ॐ रां राघवाय नमः ॐ कृं कृष्णाय नमः ॐ बुद्धाय नमः ॐ कं कल्किने नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ विश्वरूपाय नमः पञ्चमावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाचतुर्दिक्षो ॐ अनन्ताय नमः ॐ ब्रं ब्रह्मणे नमः ॐ मां वायुवे नमः ॐ ईं ईशानाय नमः आग्नेयादिकोणेषु ॐ मां मारुण्यै नमः ॐ गां गायत्र्यै नमः ॐ भां भारत्यै नमः ॐ किं गिरिजाय नमः देवस्याग्रे ॐ गं गरुडाय नमः तद्वां पार्श्वे सौपर्ण्यै नमः इति षष्ठावरणपूजां समर्पयामि अत वासशिष्यान् आवाहयेत ॐ बाधरये नमः बाधरीम् आवाहयामि ॐ जैमिनये नमः जैमिनीम् आवाहयामि ॐ सुमन्तवे नमः सुमन्तुम् आवाहयामि ॐ वैशम्पाय नमः वैशम्पायनम् आवाहयामि ॐ पैलाय नमः पैलम् आवाहयामि ॐ आश्मरथ्याय नमः आश्मरथ्यम् आवाहयामि ॐ काशकृत्स्नाय नमः काशकृत्स्नम् आवाहयामि ॐ लोमशाय नमः लोमशम् आवाहयामि ओम इन्द्राय सुराधिपते सचीसहिताय वज्रहस्ताय ऐरावतवाहनाय सपुत्राय परिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ओम अग्नये तेजोधिपते स्वाहा सहिताय शक्तितोमरहस्ताय मेषवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ओम यम्यमाय धर्माधिपते श्यामलासहिताय दण्डहस्ताय महिषवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ओम निन्दिरते रक्षोधिपते तामसी सहिताय अस्य हस्ताय पुष्पकवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ओम वरुणाय जलाधिपते भागीरथी सहिताय पाशहस्ताय मकरवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ओम वायुवे ज्ञानाधिपते भारती सहिताय गताहस्ताय मेघवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ओम सोम सोमाय नक्षत्रमण्डलाधिपते रोहिणी सहिताय कुमुदहस्ताय तुरगवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ओम ईशानाय विद्याधिपते पार्वती सहिताय त्रिशूलहस्ताय वृषभवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः निरतेवरणयोर्मध्ये ओम शें शेषाय नागाधिपते वारुणी सहिताय मुसलायुधाय कूर्मवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः ईशेन्द्रयोर्मध्ये ओम ब्रह्मणे सत्यलोकाधिपते सरस्वती सहिताय अक्षमालाहस्ताय हंसवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्रीविष्णुपार्षदाय नमः सप्तमावरणपूजां समर्पयामि आवरणदेवताभ्यो नमः अर्घ्यं पाद्यं चाचमनं साचामं मधुपर्ककं स्नपनं वसनं चैव गन्धपुष्पे च भूषणम् इति दशोपचारान् समर्पयामि अथ द्वारपालपूजा दिक्षु द्वौ कोणेषु च एकैकम् ओम वज्रनाभाय नमः ओम मरीश्वराय नमः ओम गंगातनयाय नमः ओम शङ्खनिधीश्वराय नमः ओम जंजयाय नमः ओम विजयाय नमः ओम भद्राय नमः ओम सुभद्राय नमः ओम धामधात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम अमृतेश्वराय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः
अस्य श्री वेदव्यासाष्टोत्तरशतनाम मंत्रस्य ब्रह्मर्षि अनुष्टुप्छन्दः श्री वेदव्यासो देवता श्री वेदव्यास प्रीत्यर्थे अष्टोत्तरनामभिः तुलसीदल समर्पणं करिष्ये विज्ञानरोचे परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्कापयेतं विधि सर्वपूर्वगीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि ओम श्री वेदव्यासाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम पाराशर्याय नमः ओम तपोधनाय नमः ओम वेदार्थ तत्वज्ञाय नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम वेदोद्धाराय नमः ओम वेदगम्याय नमः ओम मूलवेद विभाजकाय नमः ओम दिव्य योगासनारूढ़ाय नमः ओम योगपट्टल सत्कटये नमः ओम ज्ञानानंदाय नमः ओम ज्ञानसूर्याय नमः ओम कोटिमन्मथसुंदराय नमः ओम पुण्यराशये नमः ओम परर्षये नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम परदेवतायै नमः ओम अनंतवीर्याय नमः ओम अनंतशीयै नमः ओम अनंतशयनाय नमः ओम विभवे नमः ओम अनंदादित्यसंकाशाय नमः ओम अनंतशीर्षाय नमः ओम स्वयंभवाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम लोकभर्त्रे नमः ओम लोकातीताय नमः ओम सतांगुरवे नमः ओम विश्वयोनये नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम विश्वचेष्टाप्रदाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम सुरानंदाय नमः ओम कमलापतये नमः मच्युताय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हरये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशिसूदनाय नमः ओम महाधनाय नमः ओम परानंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम हरेण चर्म दीप्तांगाय नमः ओम इंद्रनील समद्युतये नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम महाबाहवे नमः ओम प्राग्वंशाय नमः ओम अमित विक्रमाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम पद्मगर्भाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भामनाय नमः ओम त्वष्ट्रे नमः ओम दर्गाभिधिकरद्वन्द्वाय नमः ओम महावराहाय नमः ओम देवेशाय नमः ओम भ्राजिष्णवे नमः ओम अनघाय नमः ओम अक्षयाय नमः ओम स्वयंभू सर्वपूर्वेड्याय नमः ओम दिव्य यज्ञोपवीतधृते नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम परमात्मने नमः ओम जटाजूट विभूषिताय नमः ओम मनमालिने नमः ओम मेखलांगाय नमः ओम मनाद्यज्ञानभंजकाय नमः ओम कंबुग्रीवाय नमः ओम रक्तबाहवे नमः ओम पद्मपत्राय तीक्षणाय नमः ओम नारसिंहवपुषे नमः ओम श्रीमते नमः ओम अजाय नमः ओम अनंताधिकाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम महोदधिशयाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम विश्वव्यापिने नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम परर्धये नमः ओम प्राणदाय नमः ओम सौम्याय नमः ओम वासिष्ठान्वय संभवाय नमः ओम जगत्सृष्ट्रे नमः ओम जगत्पात्रे नमः ओम विश्वसंहार कारणाय नमः ओम मधोक्षजाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम योगीश्वराय नमः ओम मुरुक्रमाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम महाबोधाय नमः ओम मायातीताय नमः ओम जगन्मयाय नमः ओम वसुजानंदाय नंदनाय नमः ओम भर्त्रे नमः ओम मुकुंदाय नमः ओम मुनिसेविताय नमः ओम द्वैपायनाय नमः ओम देवगुरवे नमः ओम भगवते नमः ओम बादराय नमः ओम श्रीकेशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम मत्स्याय नमः ओम कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भार्गवाय नमः ओम राघवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कल्किने नमः ओम कद्धोलकाय नमः ओम महोलकाय नमः ओम वीरोल्काय नमः ओम द्युल्काय नमः ओम सहस्रोल्काय नमः ओम अनेन वेदव्यासष्टोत्तरनामभिः केशवाद्यतुर्विंशतिनामभिः मत्स्यादिदशनामभिः रत्नोल्कादि पञ्चनामभिश्च यथाशक्तिवानं तुलसीदलसमर्पणेन भगवान् श्रीवेदव्यासमूर्तिप्रियतां तत्सत्श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वन्दे वन्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् Apakah?
लगी बस लगी बसा ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹೃದಯದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಗುಸು ಗುಸು ಬಿಡಬೇಕು ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಗುಸು ಗುಸು ಬಿಡಬೇಕು ಈಶ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನು ಹಾಕಿ ಈಶ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನು ಹಾಕಿ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹೃದಯದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಕಾಮಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬೆಂದ ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ಕಾಮಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬೆಂದ ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೇಮಾನದಿಯಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೇಮಾನದಿಯಲಿ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹೃದಯದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹೃದಯದ ಮುಸುರ ತೊಳೆಯಬೇಕು
मान्यासन्न वेदनाकं महिमानसजते सप्तवेदाध्यात्मदेवा ॐ स्वस्ते साम्राज्यभौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेण्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं अन्दादापरार्थात् दिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते ॐ विश्वदशभ्युतविश्वतो पवित्रतो भावविश्वदस्मात् सम्भाव्यां तमपदत्रयं एका यो न पिता यो निता योगी धाता धामानि नमो नायका यो देवानां मामका एकयो न इत्यज्ञा राजाधिराजाय श्रेयसायिने नमो वै श्रवणाय विद्महे समेका मान्त्रामकामाय वै नमः कामेश्वर वै श्रवणोत्तातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः अजाप्यानन्तराजाय सर्वतोमुतिरात् उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वति चेतर्वमेव तेनाप्नो धर्मञ्चेति तदपेशत्मोकोऽभिजीतो मरुतपरिवेष्टारो तस्यापत्रे आविष्टस्य कालस्वे विश्वे देवा समास्तेति ॐ तस्कर्णं तनमुपयन्तमाकृतमस्मजं दत्तावसत्यमन्यो यद्दानारमेषु सर्वपराजितापतिरयन्ताम् तानेव शुद्धमल्यप्रतिमेतस्यदारिणे देशोऽयं चोपरयितोनामया विठलयानुदुष्टानुयोजनादया भगवान मंगलाय परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण विजयीता ओ ब्राह्मणे विक्रमस्निग्धलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अयं मे हस्तो भगवाने मे भगवत्रः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमतनः अयं मातायं पितायं जीवातुरागमत इदं तव प्रसर्पण सुगन्धवेहिन्द्रिः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदशतम् ओम नमो नारायणाय ओम वासुदेव ओम भोग्नात्मक हृदय प्रधान प्रधांजलि प्राणी प्रधान मृदे तत्वांतरे में लिखी नारायण मिलम प्राशक्त पुरुषात् में ब्रह्म ब्रह्माणी भाग्य महत्म नाथा गरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा गरी नाचे माझा सखा नाथा गरी नाचे माझा सखा अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळी नाथा गरी नाचे माझा सखा नाथा घरी नाचे सखा उमरठासी कैसे शिव आम्ही जातीन उमरठासी कैसे शिव आम्ही जातीन उमरठासी कैसे शिव आम्ही जातीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्हीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्हीन रूप तुझे कैसे पाहू रूप तुझे कैसे पाहू रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्हीन पायरीसी होऊ दंग पायरीसी होऊ दंग गाऊनी मी संग गाऊनी मी संग गाऊनी मी संग गाऊनी मी संग नाथा घरी नाचे माझा सखा नाथा घरी नाचे सखा नाथा
पूर्वसङ्ग्रहित मृत्पिण्डद्वयं दन्तकाष्ठ कौपीन कटिसूत्र वस्त्र गोपीचन्दनादीन् प्रणवेन सम्प्रोक्ष्य ॐ ॐ ॐ इति वेदव्यासाय समर्पयेत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन अनेन भारतीय प्राणसिद्धावेदसन्निधौ आत्मादेव नमः आषाढी कार्तिकी भक्त जयती भक्त जय कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् नारायणाय समर्पणेन चातुर्मास्यव्रताङ्गत्वेन वेदव्यासमूर्ति प्रिय प्रसन्न ब्रह्मा पूजाराधनेन भगवान् श्रीवेदव्यासमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु उत्तरे उभी राहा चारी लोक कमिटीचे उभी राहा ततः ग्रहस्थानावूह्य वक्ष्यमाणमन्त्रान् पठेत् स्थास्यामश्चतुरो मासान् अत्रैवासति बाधके प्रायेण प्रावृषि प्राणी सङ्कुलं वर्त्मवश्य दृश्यते अतस्तेषाम् अहिंसार्थम् अत्रैव निवसाम्यहम् आता इतलो व्हड हांगा तयार केले आतां स्वाम्यान म्हणचे कसं म्हळ्यार एक चातुर्मास म्हळ्यार खंयचें एक जीव संकुल उत्पन्न जावता तसलो एक समय ताजे खातीर ते तर आमी संचारांत उरले म्हणून जाल्यार ते प्राणी हिंस जाता ताजे खातीर एककड राबून 4 महिने 2 महिने की अनंत व्रता पर्यंत हे चातुर्मासाचे एक व्रत करता तसले एक आमगेल्या मठाचे धार्मिक विधी विधानान सांगिल्लो तसलो विशय आज हांगा मठांतून चातुर्मास करचे बद्दल स्वाम्यान म्हळ्यार हांगा चातुर्मास केले जायना तुम्ही ताका पुरा लोकांक कसन जावका कटिबद्ध जावका तांगेल धर्मांक तांगेल एक नित्य नियमावळीक कसले तोंदरे येवचे ना आई लोकांक बी तशींच वेवस्था जावका हे पुरा आशिल्ल्या वेल्यान हांगा अत्रैव निवसाम्यहम हांगाच राबून आमी एक चातुर्मासाचें हें आचरण करचे बद्दल आमी संकल्प केला आतां तुमगेले अभिप्राय तुमी सांगा आतां हे ग्रस्ता प्रुयुः निवसन्तु सुखेनात्र गमिष्याम प्रतापतां दर्शनस्पर्शनालापै भवन्तः पुण्यदायकाः स्वाम्यान तुमी सांगा असल एक व्हड एक समयो आमगेले एक समाजाक तुमी हांगा 3-4 महिने पर्यंत हांगा चातुर्मास आचरण करता बद्दल एक संकल्प केला आमकां तुमी आतां सर्वांनी कसं म्हळ्यार धन्य जालें आमी हांगा कसलें म्हळ्यार स्वाम्यान एककड उरून आमी पुरा लोकांनी एककड येवन आमगेलें कसले एक सेवकी अर्चनकी देवालकी स्वाम्यालकी सेव करता तसले एक व्हड अवकाश आमकां हांगाच पर्तगाळी मठांतूच तुमी आमकां कितें म्हळ्यार आमगेलें मठां स्थापन जावन बी 5.5 वर्सां जालीं हेच समयाचेर स्वाम्यान आमकां एक व्हड अनुग्रह केला आमकां आनीक हांगा हे चातुर्मासा अवधींतू स्वाम्याल आज्ञा परिपालन करून स्वाम्यांक जेव्हा वीर विठ्ठलाल देवाल अर्चनेक जेव्हा आमगेल्या समाजा निमित्त जेव्हा कसले एक अनुकूल जावका की त्या सर्व आमी त्या वीर विठ्ठलाल अनुग्रहान स्वाम्याल आशिर्वादान आमी हे सर्व मुखार वचून आमी करताचे स्वाम्यान हांगा राबून आमी हो चातुर्मासाच्या आचरणेक आमकां आज्ञा दिवका अशें म्हणून सांगून आमगेले समस्त गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद आनीक चातुर्मास कमिटी सर्व मेळून विनंती करून येतात वय नवे कर्मांगत्वेन्द्रिराचम्य ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः
प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्मणि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमदं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने अध्यात्मे ब्रह्मांडे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे श्री परशुराम क्षेत्रे संह्यावर्ते निमिषारण्ये दंडकारणे गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के अत्र कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्री शालिवांशके वर्तमाने व्यवहारिके पराभव नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मतो आषाढमासे कृष्णपक्षेद्य सप्तम्यां तिथौ अद्य सौम्यवासरयुक्तायां विष्णुनक्षत्रे विष्णुयोगे विष्णुकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपण्डितो श्रीमन्मध्वाचार्याणां रत्कमलमध्ये निवास्य अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्रीमद्वल्लभ श्रीविष्णुप्रेरणया विष्णुप्रीत्यार्थं श्रीभारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्रीवेदव्यासप्रेरणया श्रीवेदव्यासप्रीत्यार्थं सर्वभूतहितार्थम् आषाढकृष्णसप्तमी आरभ्य भाद्रपदपूर्णिमापर्यन्तं चातुर्मास्य व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य ततः शुद्धोदकेन शङ्खमापूर्य तुलसीगन्धपुष्पाणि निधाय शङ्खं हस्ताभ्यां गृहीत्वा अर्घ्यं दद्यात् माधवश्चतुरपक्षान् सर्वभूतहिताय वै स्वापं यासते शेषाङ्गे लक्ष्म्या सह जगत्पतिः सुप्तश्चैवोत्थितो यावत् न तेत्सतु सनातनः अहं तावन्निवस्यामि सर्वभूतहिताय वै पक्षान् मासानि ते श्रुत्या विश्वरूपवसाम्यहं प्रसादात् तव गोविन्द तथा मध्वभिज्ञाज्ञया अर्घ्यं समर्पयामि माधवश्चतुरपक्षान् सर्वभूतहिताय वै स्वापं यास्यति शेषाङ्गे लक्ष्म्या सह जगत्पतिः सुप्तश्चैवोत्थितो यावन्न तु न चेत्सतु सनातनः अहं तावन्निवस्यामि सर्वभूतहिताय वै पक्षान् मासानि ते श्रुत्या विश्वरूपवसाम्यहं प्रसादात् तव गोविन्द तथा मध्वभिदाज्ञया अर्घ्यं समर्पयामि प्रार्थयेत इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धिमायातो प्रसादात् तव केशव गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव यद्य पूर्णे इहं म्रिये तस्मात् भवतु सम्पूर्णं प्रसादात् तव माधव प्रार्थनां समर्पयामि ओम ध्रुवादेवति मंत्राभ्यां दन्तकाष्ठानि मृत्तिकां स्पृष्ट्वा जपं कुर्यात् ओम ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवास पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयं यह वै देमापच्योष्टा पर्वत इवावीचाचलिः इंद्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमोद्धारय स्तोत्रपठनादीनां वेदव्यासाय द्वादशो अष्टौ षड्वा नमस्कारान् कुर्यात् ओम वेदव्यासाय नमः ओम व्यां वेदव्यासाय नमः वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः श्री वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः श्री वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः श्री वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः श्री वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः ओम वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः ओम श्री वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ओम व्यां वेदव्यासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ततः दन्तकाष्ठद्वयं मृत्पिण्डिकाद्वयं गृहीत्वा गुरोः समीपं गत्वा दार्शकाष्टोराज्ञताशक्ति नमस्कारं कृत्वा दण्डकादमत्पिण्डो दद्यात् गृह्णन्तु मृत्तिकाचार्या सर्वपापप्रणाशिनीं दुष्मात् प्रसादं पादप्रसादेन मम रक्षां करोत्वि मम गुरुशिष्याय मत्पिण्डद्वयं दन्तकाष्ठाञ्च दद्यात्
गृह्णन्तु मृत्तिकाचार्य सर्वपापप्रणाशिनीं युष्मात् प्रसादेन मम रक्षां करोतु ततो गुरोः शिष्याय मृत्पिण्डं दद्यात् प्रणहानमत्तिकां भिक्षो प्रणाशनाशिनीं युष्मात् तस्मान्यं देवी गुरुविष्णुना सह रक्षतु इति मन्त्रेण ज्येष्ठादीनां दद्यात् इति चातुर्मास्यव्रतसङ्कल्पविधिः रात्रि पूजा
वसुन्धरायां मध्वाभिधानाय महामहिम्ने अतारिसङ्घाय नमो निलाय येन स्वसिद्धान्तसरोजमद्धा विकासितं गोभिरलं विशुद्धैः दुस्तर्कनिहारकुलञ्च भिन्नं तस्मै नमो मध्वदिवाकराय प्रपन्नतापप्रशमैकहेतुं दुर्वादवादीं धनधूमकेतुं निरन्तरं निर्जितमीनकेतुं नमाम्यहं मध्वमुनिं प्रकाण्डं शान्तं महान्तं नतपातकान्तं कान्तं नितान्तं कलितागमान्तं स्वान्तं नयन्तं त्रिपुरारिकान्तं कान्तं श्रियो मध्वगुरुन्नमामि उन्नामनाम्ने मुरवैरिधाम्ने सम्पूर्णनाम्ने समधीतसाम्ने सङ्कीर्तितादोक्षज पुण्यनाम्ने नमोऽस्तु मध्वाय विमुक्तसीम्ने सन्मानतं सज्जनता शरण्यं सन्मानसन्तोष ಭಕುತಿ ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು, ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು, ವಿರುಪುತಿ ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣುವಾರಾಧನೆ ಬೇಕು, ವರಮಂತ್ರ ಜಪ ಬೇಕು.
ಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ, ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ, ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ, ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. आमचे बांधकाम मंत्री निगमबाब कामत आणि हॉस्पिटलचे आमचे उपाध्यक्ष आराधना कामतमा आणि आमचे जीवानंदबाब साळगांवकार आणि वैभव पिश्टे तशेंच आमचे शशिकांत बाब शाणबा हाकाय आणि विलीन पयशे मागता. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. श्री परमपूज्य
श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजांच्या चरणकमलाक वंदन करता आणि 551 चातुर्मासाच्या वेळाचेर या 551 वर्सांतल्या मठ परंपरेंतल्या सगळ्या स्वाम्याच्या चरणाक वंदन करून हांव ह्या आमच्या वीर विठ्ठल आणि रामदेव हांचे सन्निधीक आज हो चातुर्मास स्विकाराचो कार्यक्रम हांगा आज जाता. हांव ताका लागून तुमचे सगळ्यांचेच हांव पयलीं एक स्वागत करता. आनीक हो चातुर्मास हो 551 551 आनी आमचे विद्यमान स्वामी जो आसात तांचो 10वो चातुर्मास. 2017 जेन्ना संन्याशी दिक्षा ह्याच मठांक जाली, ह्याच कुशावती न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या 370 वर्सां परस जुनो अशा रामदेवाच्या आनी ह्या मठांक केंद्रीय मठांक तांची हें जाल्ली. ताजे उपरांत तांणी 17 हांगा चातुर्मास केलो. 18 गुरू बरोबर हुबळी चातुर्मास जालो. ताजे उपरांत मागीर गुरू बरोबर तांचो बद्रीनाथाक चातुर्मास जालो आनी मागीर कोवीड आयले. 20वो चातुर्मास हांगाच पर्तगाळी मठाकच जालो. 21वो ते वृंदावनच जाले आनी त्या वेळाचेर पयलो पिठार येत सांगून तांचो पयलो चातुर्मास हांगा जालो. 22 कुमठा, 23 आमचे पनवेलाक 25 वर्सां जाली. सिल्वर जुबलीचो पनवेलाक जालो. ताजे उपरांत 24 बेंगळूर आनी 550 वर्सांच्या पयलो मठ जो जाल्लो पयलो मठ जो स्थापन जाल्लो त्या वाराणसीक हो चातुर्मास जालो. आनी आज केंद्रीय मठाक हो चातुर्मास जाता. हांगा 2 कार्यक्रम ह्या स्वाम्यांनी यशस्वी करून दाखयले. एक पयली पुण्यतिथी आनी 5ची सार्ध पंचशताब्दीचो उत्सव जो जालो ताजे उपरांत हो 3रो कार्यक्रम हो चातुर्मासाचो शिकाराचो कार्यक्रम आज हांगा सुरू जाता. आज हांगा एक आनंदाची गजाल म्हळ्यार 2 कार्यक्रम एकाच कडेन गुंतल्यात. एक पिठारोहणाचो वर्धापन दीस आनी चातुर्मास स्विकाराचो दीस. हांव सगळ्यांचे तुमचे स्वागत करता आनी स्वामी महाराजां कडेन आतां नम्र विनंती करता की तांणी समयी प्रज्वलीत करून ह्या जे आमचे तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधारांतल्यान प्रकाशा कडेन वचपाचो दीस, अज्ञानांतल्यान सज्ञाना कडेन वचपाचो दीस, अशिक्षिता कडेन शिक्षिता कडेन ज्ञाना कडेन वचपाचो हो दिवो हो भारतीय संस्कृतीचें प्रतीक. गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म. आज असो गुरूक नमस्कार करपाचो दीस. ह्या चातुर्मासाच्या वेळाचेर गुरूच्या चरणा कडेन येवन गुरूची सेवा करून एक शुभ आशिर्वाद घेवपाचो हो आयच्यान दीस हो सुरू जाल्लो आसा. आनी आतां ह्या अशा समाराचेर हांव वेद घोशान आतां वैदीक वृंदा कडच्यान मागता की ताणें वेद घोशान करचो. भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहि संयदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयनोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिभान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ वेदघोशान एक पवित्र वातावरण तयार जाल्लें आसा आनी आज पवित्र वातावरणांतल्यान आज साकून 26 सप्टेंबर मेरेन ह्या मठांत विविध कार्यक्रम हांगा आसतले, धार्मीक विधी आसतल्यो, कल्चरल कार्यक्रम आसतले, भजनाचे कार्यक्रम दिसाक सकाळचे सांजचे भजनाचे कार्यक्रम आसतले. मोठी आनंदाची गजाल म्हणटा ती अशी की चातुर्मास हो आनी एक तरी 15 दीस वाडोवचो अशें दिशिल्लें. कित्याक काय म्हळ्यार भजनाचे इतले लायन लागल्यात की सकाळ सांजे भजन न्ही, तिसीस रातची सुद्दां भजन केलें आनी पत्क येवपाक लागली. इतली भजनाची हांगा आयिल्ली आसा हांगा. म्हणजे लोकांची उमेद म्हणजे कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्रांतल्यान गोंया साकून हांगा भजनाची करपाची 1-2 वरां खातीर तांणी आपली हें दाखयल्या, इच्छा दाखयल्या आनी त्या प्रमाणे तांकां टायम टेबल करून धाडला. म्हणजे अशे तरेचे कार्यक्रम एक समाज जो मोठ्या प्रमाणात जो ह्या चरणा कडेन, स्वामी महाराजाच्या चरणा कडेन हे म्हाका क्रिस्तांव पावतले. हांगा रामदेवाची मोठी सासाय आसा आनी जर रामदेवाक जाय, स्वामी सांगता रामदेवा जर जाय तर तें केन्नाच जाले शिवाय रावना. रामदेवाची कृपा आसची पडटा. आनी येदो व्हडलें जो आतां नूतनीकरण जालें वैभवशाली इंद्रधनून जे निर्माण जाला तें रामदेवाच्या कृपेन आनी स्वामी महाराजाचे बुद्धिमत्ता नियोजन पद्दतीन हें सगळें जाल्लें आसा. आनी म्हणूनच ह्या वैभवशाली मठांतलो हो पयलो चातुर्मास आज हांगा जाता. हांव मठ कमिटीचे अध्यक्ष आमचे श्रीनिवास बाब धेपो हांचे लागीं मागता की ताणें हांगा येवकाराचें स्वागताचें उलोवप करचें. आमचे घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाय हे देवाक साष्टांग नमस्कार करता. श्री भटाचे तशेंच श्री स्वाम्याचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्या देवाक नमन करून परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांच्या चरण कमलाचेर नतमस्तक जाता. वेदीचेर आशिल्ले आमचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच सार्वजनीक बांदकाम मंत्री ह्या गोंय राज्याचे बाब दिगंबर कामत म्हजे मित्र, तशेंच उपाध्यक्ष श्री आर कामत माम, श्री शिवानंद साळगांवकर आनी आज जे जांचो सत्कार जातलो ते शशिकांत शानबाग माम आनी ह्या चातुर्मासाचे कार्यकारी अध्यक्ष बाब अनिल पै हांकां सगळ्यांक नमन करून सेंट्रल कमिटीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमचे मठभक्त, स्वामी भक्त, मठाचे अनुयायी हांगा व्हड संख्येन कर्नाटका, केरळ, महाराष्ट्र, गोंय ह्या राज्यांतल्यान आयिल्ले तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. कुशावती न्हंयेचे देगेर विराजमान जाल्ल्या आनी दक्षिण अयोध्या म्हणून नामना पाविल्ल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठ ह्या केंद्रीय मठांत आयज 2 मंगलमय कार्यक्रम अनिल पैन सांगिल्ल्या प्रमाणे मनोवंक आमकां हांगा भाग्य मेळटा. आज परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांचे पिठारोहणाचो 5वो वर्धापन दीस आसा. तशेंच योगायोग म्हणल्यार संन्यास दिक्षेचे स्विकार करतकच आयज हो 10वो चातुर्मास स्विकार दीस. म्हाका दिसता आमी मोठे भाग्यवान हे दोनूय जे आमचे मठान सुवर्ण अक्षरान बरोवपा सारके 2 हे आसा ताका आमी आज सहभागी जाल्या आनी रामदेव वीर विठ्ठलाच्या कृपेन आमकां हें भाग्य पळोवंक मेळटा. हें आमी खरेंच भाग्यवान. ह्या पर्तगाळ मठाच्या केंद्रीय मठांत पावतकच अनुयायांक आनी भक्तांक सारस्वत समाजाचे तेजीस इतिहासाचो उगडास जाता. धर्म, आध्यात्म आनी संस्कृती वर्धानाचें कार्य केल्ल्या पुण्यवंत स्वाम्यांचें स्मरण जावन त्यांच्या चरणाकडे आमी नतमस्तक जावया. फाटलें वर्स सोंपतना तुमी सगळ्यांनी पळयला सार्ध पंचशताब्दी वर्साचो 10 दिसांचो महोत्सव व्हड्या दबाज्यान स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान आनी रामदेव वीर विठ्ठलाच्या कृपेन हो भुतो न भुतो असो जालो.
तो मनोवपा खातीर ह्या मठवास्तूचे विस्तार आनी जीर्णोद्धार दोनूय स्वामी महाराजान केले. ह्या मठाक इंद्रभवनाचे स्वरूप स्वामी महाराजान दिले. ह्या महोत्सवान भारताच न्हय जाल्यार सगळ्या जगात मठाची कीर्त स्वामी महाराजान पावोवन दाखयली. आनी त्या उपरांत हांगा चातुर्मास व्रताचो उत्सव जाता, ताका खरेंच व्हड म्हत्व आसा. गुरुपीठ हे धर्म, अध्यात्म आनी संस्कृतीचें केंद्र आसा. सारस्वत समाजाच्या इतिहासाचो आनी संस्कृतीचो नियाळ केलो जाल्यार आमकां दिसून येता की हो समाज सदांच धर्म आनी सत्य हांची राखण करीत आयलो. आपल्या बुद्धीक परिश्रमाची जोड दिवन ह्या समाजान आडखळी संकटांतल्यान वाट दाखोवन खेरीत सुवात मेळयली. हे सुसंस्कार कोणें रुजयले? हे सुसंस्कार कुलदैवत आनी गुरुपिठांनी आमकां करून दाखयले. देखूनच आमी सात्वीक, सदाचारी, नैतीक आनी तात्वीक मुल्यांचो विकास आमचो समाज करूंक पावलो. समाजाक सारस्वत आनी सारवंत आनी सुसंस्कारी करपाचें काम आमच्या गुरुपिठांनी करून दाखयल्लें आसा. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठाक एक व्हड इतिहास आसा. 551 वर्सां आदीं श्री नारायण तीर्थांनी ह्या मठाची स्थापना हिमालयांत बद्रीनाथाक केली. उपरांत तांणी वारणासी आनी भटकळ मठ बांदले. त्या उपरांत आयज 551 वर्सां ही मठ परंपरा अखंडीतपणान आनी वैभवपणान चलत आयल्या. आयज ह्या मठांत आमी जमल्यात त्या मठाक 370 वर्सां जातात. मठ परंपरेंतले 6वे स्वामी श्री रामचंद्र तीर्थांनी ह्या मठाची स्थापना पर्तगायीन केली. अशा दीर्घ इतिहास आशिल्ल्या ह्या केंद्रीय मठांत हो चातुर्मास घडटा ही एक खरीच भाग्याची गजाल आसा. विद्यमान श्री स्वाम्यांनी हांगा आदी 3 चातुर्मास केल्यात. हो 4थो तांचो चातुर्मास आसा. गेल्ले वर्सा 550वो चातुर्मास ही नारायण तीर्थांनी स्थापन केल्ल्या ह्या संस्थेच्या वारणासींतल्या पयल्या मठांत पंचगंगेच्या तीर्थस्थानाक व्हडा मंगलमय वातावरणांत आमी खूब जाण थंय पाविल्ले हे वैभवान मनोवंक आमी पावले. ह्या केंद्रीय मठाक आज आध्यात्मीक पर्यटन केंद्र अशें रूप आयलां. हांगा अनुयायी, भावीक आनी देश विदेशांतले पर्यटक येवन श्री रामाच्या चरणा कडेन नतमस्तक जातात. भौतीक सुखा पासून आध्यात्मीक आनी दैवी शांती ही जिवनांत अमूल्य देणगी म्हणून हे येवन खोशेन हांगा सगळे परतून वता. संन्याशान संसार सुखाचो त्याग करून तपसाधना, ज्ञान संपादन आनी तीर्थाटन करपाचें असलें तरी समाजा खातीर तांकां परिश्रम खूब घेवचे पडटा. समाजाची सुखा दुख्खा समजून तांकां मार्गदर्शन करपाचें, प्रबोधन करपाचें काम आमचे स्वामी महाराज करतात. ह्या मठ परंपरेंतल्या सगळ्या स्वाम्यांनी समाज प्रबोधनाचें काम केलें देखून हो समाज अभंग उरपाक पावलो. विद्यमान श्री स्वाम्यांनी पिठार येत सावन ह्या 5 वर्सांत संचार करत भारतभरांत पातळिल्ल्या समाजाक मार्गदर्शन केलें, तांकां एकठांय हाडलें आनी तांच्या भितर चैतन्य निर्माण केलें. तीर्थयात्रा स्वामी महाराजान केल्यो. तांची तेजस्वी मुखमुद्रा आनी मधुर वाणी आसा. मंत्राची शक्त आशिल्ल्या ह्या वाणीन सगळ्यांची मनां स्वामी महाराज संतुश्ट करतात. ते करतना आमच्या समाजा बरोबर हेर समाजांतल्या लोकां कडेन आपलेपण स्वामी महाराजान जोडलां. विद्यमान श्री स्वामी महाराज श्री गुरुस्वाम्याचे भशेन भविश्याचो वेध घेवन नियोजनूय करतात. ते समयप्रज्ञ थारायिल्ल्या वेळात तो काम पूर्ण करून मुखार पावला सदांच दवरतात. मानव सेवा हे जिवनांतलें व्हडलें कार्य. भारतीय समाजात विविधता आसा ती एखादा सप्तरंगी इंद्रधनुष्या सारकी आसा. दर एक धर्माचे, संप्रदायाचे लोक आसूनय हो ह्या राष्ट्राचे, देशाचे घटक असतात. जेन्ना आमी विकास, उन्नतीचो विचार करता तेन्ना आमच्या समाजा बरोबर हेर समाजाचो विकासूय जावंक पावता. तरच देश आमचो मुखार वतलो असो विद्यमान श्री स्वाम्यांचो व्यापक विचार सदांच आसा. देखूनच तांणी ह्या 4 वर्सांत तशें कार्य करून दाखयल्लें आसा. आयज सगळ्याच्या लोकां तांकां आपले गुरू म्हणून आदरान, सन्मानान पळयतात आनी चरणा कडेन तांच्या नतमस्तक जातात. ह्या वर्सा 24 जुनाक हांगा जिवोत्तम विद्यापिठांचें उद्घाटन स्वामी महाराजाच्या हस्तेन जालें. ही आयज व्हड गरज आशिल्ली आनी सगळे जायते आमच्या समाजाचे लोक स्वामी महाराजाक सदांच सांगताले संस्कृत वेद विद्या भारतीय संस्कृतीचो अभ्यास करपाची गरज आसा आनी गरज आसली. ही गरज ओळखून ही पाठशाळा स्वामी महाराजान सुरू केली आनी 5 वर्सांनी
आमकां बरे वेद विद्या पारंगत पंडित मेळटले ही हांव आशा बाळगितां. श्री स्वाम्यांनी अत्यंत गरजेच्या ह्या शिक्षणाचो विचार करून पाठशाळा सुरू केल्ली आसा. ते करतना तज्ञ आनी क्वॉलिफायड शिक्षकांची नेमणूकूय स्वामी महाराजान केल्या हें सांगपाक म्हाका खूब तुमकां खोस भोगता. हें युग ज्ञान विज्ञानाचें युग आसा. श्री स्वामी महाराजान नव्या युगाचे वेद घेवन भारतीय संस्कृतीच्या उदात्त परंपरेचे नैतीक मुल्याचे विद्या बाल मनाचेर रुजवचे खातीर अंतरराष्ट्रीय दर्जाचें शिक्षण तशेंच उच्च शिक्षण दिवप हें गुरुकुल विद्या मंदिरान सुरू केल्लें आसा. चातुर्मास व्रतराचरण हो ऋषी मुनी संत आनी संन्यासाचो धर्म एक व्रत. ह्या काळांत 2 म्हयने एकाच जाग्यार रावन चिंतन मनन स्वाध्याय साधन करपाचें आसता. ह्या काळांत शिष्यांनी अनुयायांनी गुरूच्या पवित्र चरणा कडेन येवन सावन आशिर्वाद घेवपाची परंपरा अखंडपणान चलयल्या. ह्या चातुर्मासाच्या निमतान ह्या दक्षिण अयोध्येंतल्या पर्तगाळ मठांत श्री स्वामी महाराजांचो मुक्काम आसतलो. मंत्राची शक्ती आशिल्ल्या सुमधूर वाणीन केल्लें प्रवचन आयकुपाची आमकां संदय मेळटली. हें एक अहोभाग्य. ताचो लाभ आमी सगळ्यांनी घेवचो अशें हांव आवाहन करतां. चातुर्मास आपल्या गांवांत जावचो अशें सगळ्यांकूच दिसता. अंदू पर्तगाळी मठांत जाता. ह्या निमतान सगळ्यांकूच श्री रामदेव वीर विठ्ठलाची सेवा करपाची संद मेळटा ही मोठी भाग्याची गजाल. भव्य दिव्य सौंदर्यान नटिल्ल्या मठवास्तूचें दर्शन घेवपाक 77 फूट प्रभू रामचंद्राच्या मुर्ती कडेन नतमस्तक जावपाची आमकां संद मेळटा. काणकोण चातुर्मास समितीन श्री स्वामी महाराजांच्या चातुर्मास व्रत आचरणाचो श्री स्वाम्यांच्या मार्गदर्शना खाला बरे तरेन आयोजन केल्लें आसा. श्री अनिल पै ह्यांच्या अध्यक्षा खाली समिती चोख काम करता. हो चातुर्मास यशस्वी रितीन मनोवपाक हो समाजवृंद भक्त आनी श्री मठाचे अनुयायी सहकार्य करतले असो हांव आशा बाळगितां. आनी परतून एकदा फावट हांव सगळ्यांचे व्हड आनंदान स्वागत करता. स्वामी महाराजांच्या चरणा कडेन नतमस्तक जाता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. मठाच्या अध्यक्षांनी स्वागत करतनाच एक आमच्या मठाच्या 551 वर्साचो आध्यात्मीक सामाजीक सांस्कृतीक आनी शैक्षणीक व इतिहासाची नदर आमच्या मुखार हांगा दवरल्या. आनी आमच्या मुखारचें ध्येय कसलें आसचें की स्वाम्या म्हणाक की हे आमचे गुरू हे आमी एक आनंदाची गजाल म्हणजे आमकां गुरू आसतात आमकां कुळदेव आसतात. गुरुदेव आनी गुरू हे आमकां मुखाल्ली प्रगतीची वाट दाखयतात, शांतीची वाट दाखयतात, सात्विकतेची वाट दाखयतात. आनी म्हणूनच आमी आज अशे तरेचे सात्वीक आनी आनंदान हांगा रावंक पावल्यात. आतां हांगा स्वामी महाराजांची ही सेंट्रल कमिटीचे वतीन हांगा पयली पाद्यभूत जातली. हांव श्रीनिवास बाब देपे आनी आर कामत मागता की ताणें स्वामी महाराज आता चातुर्मास समितीचे वतीन स्वागत पाद्यभूत जाता.
रिपुरावणारी श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापत्तिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितव्रञ्जानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जन
स्वामी महाराजांची मठ कमिटीची वतीन आणि चातुर्मास समितीची वतीन हांगा आतां पाद्यभूत जावन स्वामी महाराजांचे हांगा हार्दिक स्वागत केल्लें आसा. आतां हांगा एक मठाचीच एक पयली वेबसायट केल्ली पूण ती आतां डेवलप केल्ली आसा आनी ह्या डेवलप केल्ल्या वेबसायटीचे आतां लोकार्पण आतां हांगा स्वामी महाराजांच्या मंगल हस्तुकी जाता. हांव ताचे कडेन मागता की ह्या वेबसायटीचे सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या वेबसायट www.पर्तगाळीमठ.org हाजे बद्दल तुमकां गोत्तू आसा. आतां हेची वेबसायट कंप्लीट अपग्रेड आनी रिडेवलप जावन परमपूज्य स्वाम्यालय दिव्य हस्तान आजी लाईव्ह जाल्लो आसा. हे वेबसायटाचे लँडिंग पेज तुमी एंट्री जाल फुडले विशेष जावन मठाचे प्रारंभ, अविच्छिन्न परंपरेचे भव्य इतिहास, पर्तगाळी केंद्र मठाचे स्थापना हे सर्व दाखयल्लें आसा. मेन पेजाक तुमी आयल भितर मठाचे गुरू परंपरा, शाखा मठाचे इन्फॉर्मेशन, मठाचे डिजिटल आर्कायव्ह आनी परमपूज्य स्वाम्यालय मोक्कामाचे अपडेट्स, नित्य पंचांग आनी आत्ता चलता उरचे चातुर्मासाचे सेवा बुकींग बी तुमी करीत. मुखावेल दिवसांतू संस्थान देवालय आनी मठा देवालय सन्निधानांतू चलचे तसले सेवा बुकींग वरी हे वेबसायट मुखांतर करचे तसले एक व्यवस्था जावची आसा. हे वेबसायट रिडेवलप करून मठाचे IT टीमान स्वाम्यालय चरणांतू समर्पण केल्लें आसा. सर्व समाज बांधवान हे वेबसायट विजीट करून ताचे सदुपयोग घेवका म्हणून आमी विनंती करता आसाची. धन्यवाद. चातुर्मास म्हणजे चातुर्मासच ल्हान चातुर्मास उरलो ना तर तो व्हडलो महामहोत्सव जावपाक लागला. आनी हे महोत्सवाचें रूप आमी पळयलां कुमठाक, पनवेलाक, हांगा बेंगळुराक आनी ताजे उपरांत वाराणसी सुद्दां ल्हान मठ आसर पयस आसा खरो गंगेच्या काठाचेर पूण थंय सुद्दां दिसाक 500-600 लोक वताले आनी मदीं मदीं 3,000 ते 4,000-5,000 हजार लोक थंय गेल्यात. आनी त्या निमित्यान ह्या मठाचे निमित्यान स्वामी महाराजाच्या सेवेच्या निमित्यान तांकां कितलेशात पर्यटन करपाक मेळ्ळें, तांकां वाराणसी पळोवपाक मेळ्ळी, अयोध्येक गेले आनी सगळे तेचे तांकां हें काम करपाक मेळ्ळें. म्हण एक मोठो एक उत्सव जाता, एक नवें चैतन्य येता आनी हें नवें चैतन्य जर येतलें एक मोठी जबाबदारी आशिल्ली की पयलो 22 पयली पुण्यतिथी जाली आनी तो वेळाचेर तो उत्सव 9 वर्स जालो. ताजे उपरांत 550 सार्ध पंचशताब्दीचो उत्सव हांगा तसोच मोठ्या प्रमाणात जालो आनी दिसाक 30-35-40 हजार आनी रातचे दिसभर कार्यक्रम जाताले. आनी हे दोनी कार्यक्रम ह्यो महोत्सव ह्यो महासागर जर पळयलो तर ह्या महासागराच्या उपरांत हो चातुर्मास आमची जी जबाबदारी आसा तो आमच्यांनी करपाक जातलोच काय कितें हेची मोठी शाशंकता एक मोठो दुबाव आमच्या मनाक आशिल्लो. पूण स्वामी महाराजान सांगलें, रामदेवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा, तुमी वचात मुखार आनी तो बरे तरेन जातलो. आनी ज्या दिसा साकून आमी 3 म्हयने सगळ्याक आमी भोंवले, आमचे इन्विटेशन दिवपाक भोंवले, कारवार साकून मंगळूर मेरेन आनी मंगळूर साकून बेंगळूर, धारवाड, हुबळी आनी शिरशी, येल्लापूर आनी बेळगांवां, मुंबय अशें सगळ्याक जंय जंय आमच्यान वचपाक मेळटा थंय त्या कमिटीक मेळ्ळें. आनी कमिटीनी येदे मोठ्याक आमकां उत्सव दाखयलो, इतलो उत्साह दाखयलो, आनंद दाखयलो की आमकां थंयच कळ्ळें की तांकां स्वामीच्या चातुर्मासाक येवपाक तांकां मोठो एक उमेद आसा. आनी ह्या उमेदीचे खातीर आमकांय बळगें वाडलें, आमचें बळ वाडलें आनी आमी बळान तितल्याच बळान हांगा आमी कामाक लागले. आनी सगळ्या कडेन वचून सगळ्या कडेन आमी चातुर्मास समितीचे वॉलंटियर्स आमी जवळ जवळ 300 सुमार 10 देवळां आमची काणकोण आसात, 10 देवालयां आसात आनी त्या 10 देवालयांक आमचे जवळ जवळ 300 वॉलंटियर्स आमी करपाचें आमचें उद्दिश्ट आशिल्लें. पूण आज 350 जाल्यात आनीकय आमकां हें येता, शेनवार आयताराक आमी येतात म्हणपाचें.
आनी ते एका दिलान आयरेत म्हणून जायना पूण एका दिलान जें पडटा तें काम करपाची गरज आसा. पूण ते म्हणटात कितें आमकां पयलीं पुंडलिपी आनी शार्द पंचशताब्दी वेळाचेर आमची नाटकां प्रॅक्टीस करता पळय तशी प्रॅक्टीस आमकां जाल्ली आसा. आतां आमची नाटक आमची ह्या चातुर्मासाक म्हणजे चातुर्मासाक स्टेजीर आमी काम करता म्हणजे तरी तें काम आनी तें आनंदान म्हणजे कोणाकच आमी तूं चातुर्मासाक वॉलंटियर जा तूं जा तूं जा तूं जा आमी कोणाक सांगलें ना. सगळें आमचें बरें आयलें. ही आमची कृपा न्हय, ही रामदेवाची कृपा. ही ह्या 4 वर्सां स्वामी महाराजांनी पुण्य करून लोकां मुखार समाज कार्य जें करून दाखयलां ही ताजी पुण्य आहे. ही स्वामी महाराजांक जाल्यार आमी कोण न्हय. हे स्वामी महाराजाच्या कृपेन वो आमकां हें मोठें हें मेळिल्लें आसा. हांव आतां चातुर्मास आज जरी स्विकार जरी जालो तरी आयच्यान हो 26 सप्टेंबर मेरेन देरी हांगा चलतलो. धार्मीक विधी आसातच, डेली भजनाचे कार्यक्रम आसात, ताजे बरोबर हांगा नामांकीत गायकाचे कार्यक्रम हांगा आसात. हांगा 8 तारखेक कार्यक्रम आमचो प्रवीण गांवकाराचो आसा. 15 तारखेक आमचो श्री धुरीचो गाजला तो मुंबय सारके गाजयता ताजो कार्यक्रम आसा. मागीर 28 तारखेक कार्यक्रम आसा. मागीर 13 तारखेक आमचो प्रुडंट मिडिया गोंयची तांणी एक मोठो कल्चरल कार्यक्रम आमकां करता म्हणून सांगला. ते गोंयभर तांचो कार्यक्रम चलता. तो एक 2 तासांचो हो संगीताचो कार्यक्रम ते हांगा करपाचे आसात. 28 तारखेक आमचो रामनाथ देवस्थानचो आसा. आनी मागीर ताजे नंतर 30 तारखेक कार्यक्रम आसा, किर्तनाचे कार्यक्रम आसा. चक्री किर्तन म्हणजे काणकोणा महालांतल्यान जी भुरग्यां फोंडेरान किर्तन शिकल्यात आनी 4-5 वर्सां किर्तन करतात ते तांचे चक्रीन 4 भुरग्यांचे चक्री किर्तन आसा. बेंगलोरचो गणेश पै हांचो एक किर्तन आसा, हे 6 तारखेक आसा. ताजे नंतर मागीर 23 तारखेक आमचो यतीन तळावळकर आनी ती भोबे आनी हांचे कार्यक्रम आनी मागीर 20 तारखेक कार्यक्रम आसात. अशे तरेचे सांस्कृतीक कार्यक्रमाची आनी ताजे बरोबरच मेघा आमचे मेडिकल प्रोजेक्ट जे गोंयचे नामनेचे डॉक्टर वेगळे फिल्डांतले जे हाडांचे आसत, हार्टाचे आसत, स्किनीचे आसत, ब्लड डोनेशन आसत, हे सगळ्याचे एक मेकअप प्रोजेक्ट आमी 30 तारखेक हांगा 30 ऑगस्टाक हांगा दवरला. आनी त्या सगळ्याक हो सगळें उक्त आसतलो. तो फकत सारस्वता खातीरच न्हय तर सगळ्या धर्मा खातीर जे आरोग्य म्हणटा तें व्हडलें. आनी दुसरो कार्यक्रम आमी दवरला 6 सप्टेंबराक तो दोळ्यांचो. जांकां दोळ्यांची आसतात तांकां फ्री आमी तांकां चश्मे दिसलेच न्हय, जांचे कोणते दोळे म्हणजे तिरशे आसात ते तिरश्या दोळ्यांचे मेडिकल कॉलेजींतल्यान एक्सपर्ट डॉक्टर येतले आनी तांचे तपासणी करून आमी तांकां मेडिकल कॉलेजां व्हरून तांकां आमी फ्री आमी तपासणी करतले आनी ऑपरेशन करतले. हे काणकोणचो मडगांव जो कक्ष आसा एक स्थापन जाल्लो आसा आनी शारदाश्रम स्थापन जाला काणकोणचोच. त्या काणकोणच्या दोनी शारदाश्रमाच्या हांणी ही सगळी जबाबदारी घेतल्या. म्हणजे जे आमच्या काणकोणचे पणजे आसात आनी खंय आसात ते सगळे ह्या चातुर्मासाक हांगा एकठांय जाल्यात. हे केंद्रबंधू हो केंद्रीय मठा कडेन जाल्लो आसा आनी म्हणटात आमकां व्हडलें भाग्य मेळ्ळां. हें भाग्य मेळप खूब मोठें. आमचे मठ कमिटीचे अध्यक्ष बाबा देपेन हांगा सांगलां की चातुर्मासाक म्हज्या गांवांत जाता तुजो गांवांत जावचो म्हणटाचें खूब मोठें हें जाल्लें आसता. खंयच्याय गांवांत जेन्ना चातुर्मास जाता तेन्ना चातुर्मासाक पुण्याची गंगा त्या गांवांक व्हांवता आनी ही पुण्याची गांवांक गंगा येवची हें तांकां दिसता. कित्याक आमचो मठाक 551 वर्सां जातात. हे 24वे आमचे पिठाधीश आनी पयलींचे जे पुण्यवान स्वामी आसात तांचे पुण्य त्या ह्या विद्यमान स्वाम्याच्या रुपान त्या गांवांक पावतात, त्या गांवांक पुण्यवान जातात, तांची कितें दुख्खां नश्ट जातात आनी ते जातात अशी तांची वृत्ती आहा. आनी म्हणूनच ह्या वर्साक केंद्रीय मठांक जेन्ना जाल्लो आसा ताजे फाटल्यान आनी एक कारण आसा. हो मठाचो डेव्हलपमेंट हे व्हडलो जाल्लो आसता तुमी पळयलां. आनी तो डेव्हलपमेंट 550 वर्सांचो उत्सव जाल्लो तेन्ना लोकांक तो गडबडीक पळोवपाक मेळ्ळो ना. आतां टुरिस्ट येतात पूण ह्या निमित्यान तांणी येवचें, एक दीस हांगा रावचें. ते म्युजियम म्हणजे लायब्ररी मागीर तो पुतळो आनी जें सौंदर्यीकरण केल्लें आसा तें सगळें केल्लें. पयर म्हाका एक मनीस येयल्लो हांगा, तो उत्तर प्रदेशांचो आशिल्लो. तो म्हणून आपूण बिर्ला मंदीर पळोवपाक म्हणून गेलो. गोंया भितर व्हडलें बिर्ला मंदीर आसा तें आपूण पळयलें आनी पळोवन म्हळ्यार आपूण बरो आनंदीत जालो. बिर्ला मंदीर आसा बरें आसा म्हणून. ताजे उपरांत आपल्याक कोणें सांगलें दक्षिण अयोध्या म्हणून पर्तगाळी आसा एक तालुक्याक, मातशी वेगळे तालुका आसा, तुमी तो वचून पळय. तो आपूण म्हळ्यार एक सकाळीं येयल्लो, सांजचो धर सगळें वयर पळयलें, ती कुशावती रिवर पळयली, हे बिल्डिंगो पळयल्यो, ते कलाकुसरीचें काम पळयलें आनी तें म्हळ्यार कितें की बिर्ला मंदीर हें कांय न्हय,
की दुसरें बिर्ला मंदिर म्हणजे हें आमचें ताजे परस सगळें जर आज केल्लें आसत तर सगळ्या आमच्या समाजाचें ह्या मठाचें जें पळय मंदिर जालां वा इंद्रधनुश्य जो जाला तो मोठो आसा हाजे मुखार खंयचेंच कमी नोलाचें ना हें व्हडलें आसा आनी म्हणून हें पळोवपा खातीर आमकां हांगा येवपाचें आसा स्वामी महाराजांच्या कृपेन रामदेवाच्या आशिर्वादान वीर विठ्ठलाच्या आशिर्वादान हो चातुर्मास हांगा जाता आनी ही करपाची जबाबदारी ही म्हज्या अध्यक्षते सकल आमच्या सगळ्या देवालयांक आमच्या सगळ्या वॉलंटियरांक आमच्या सगळ्या कमिटीक स्वामी महाराजान आमकां हें मोठें भाग्य दिल्लें आसा खरें म्हणलें जाल्यार हें आमकां भाग्य मेळप सगळे लोक हें भाग्य सोदतात पूण तें भाग्य मेळपाक कठीण वता आमकां तें सहज मेळिल्लें आसा ह्या वर्साक पूण तें सहज मेळ्ळें म्हणून जायना तें भाग्याचें भांगर करून दाखोवपाची जबाबदारी तितलीच आमचेर आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या आमच्या बांधवां कडेन मागतां जावं केरळा साकून आज आयल्यात जावं कर्नाटका साकून आयल्यात मुंबय साकून आयल्यात आनी खंयच्यान तरी आयल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या 53 दिसांक ह्या पर्तकाळे मठांत येवचें आनी हो चातुर्मासात स्वामी महाराजाची सेवा करची स्वामी महाराजांचे आशिर्वाद घेवचे आनी हो मठ सगळें पळोवन हो चातुर्मासाचो आस्वाद घेवन तुमी पुण्यवान जावचे वचचे कित्याक व्हरून वाराणसी वचून पंचगंगा घाटी गेल्ले आसात पूण पंचगंगा घाटा परसय हो मोठो घाट हांगा हो जिवोत्तम कुशावती न्हंय आनी आमकां जिवोत्तम घाट जो आसा तो गंगेच्या परसय व्हडलो घाट आसा पुण्यवान घाट आसा हांगा एकच खेप वचून जर थंय वचत आनी स्नान करून जर स्वामी महाराजांचे पुजा करत तर म्हाका दिसता जिवनाक आनी खंयच वचपाची गरज ना हें एक भाग्य सगळें तांकां मेळ्ळें आसा आनी भाग्य तुमच्या मुखार पावोवपाचें सगळी संदी भाग्य आमकां स्वामी महाराजांनी दिलां म्हणून स्वामी महाराजांचे हांव आतां एक नतमस्तक जाता शतशः नमस्कार करता रामदेवाक नमस्कार करता वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता आनी हो चातुर्मास आमचे कडच्यान स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान बरे तरेन जावचो वैभवान जावचो स्वामी महाराजांची जी संकल्पना आसा त्या संकल्पने परस तो बरो जावचो अशें हांव देवा लागीं मागतां आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां हांगा आमचे गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे PWD मिनिस्टर किंवा PWD मिनिस्टर जाले किंवा चीफ मिनिस्टर जरी जाले ताका तें व्हडपण म्हणना तो म्हणटा कितें आपल्याक तुमी PWD मिनिस्टर वळखनाकात मुख्यमंत्री म्हणनाका आपले दिगंबर कामत म्हणत दिगंबर कामत आपल्या आवय बाबायन दवरिल्लें जें नांव आसा तेंच हांव सार्थ करून दाखयता 550 ह्या मठा कडेन तांचो खूब पयलीं साकून संबंद आसा म्हणजे जावं रस्त्याचे आसत इलेक्ट्रीक सुद्दां हांगा पावली नाशी तीच आनी त्या वेळार पावर मिनिस्टरान पावयली आनी गेल्ले वर्साक जो 551 सार्ध पंचशताब्दीचो उत्सव जो जालो त्या उत्सवा वेळाचेर ताणें जवळ जवळ 3 ते 4 म्हयने हांगा जें काम जें केलां तो यशस्वी करपा खातीर तोच PWD मिनिस्टर आसा म्हणून जालें तो म्हाका म्हणटा की स्वाम्याच्या कृपेन आनी सार्ध पंचशताच्या उत्सवाच्या पयलीं 4 म्हयने आपल्या जो PWDचो मिनिस्टर केलो तो म्हाका दिसता स्वाम्याचे कृपेन केलो जातलो हें आपलो उत्सव आपले हांगा काम करपाचें आशिल्लें म्हणून केलो आनी म्हणून तांकां एक भाग्य मेळ्ळां हांव ह्या वेळाचेर तांचे कडेन मागतां की तांणी 2 उतरां उलोवचें नमस्कार श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता गुरुस्वामीच्या वृंदावनाक नमस्कार करता परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजा चरणाक वंदन करता आयचे अत्यंत महत्वाच्या कार्यक्रमाक आमचे बरोबर माचेर आसात विद्याधिराज मठाचे पर्तगाळ मठाचे मठ समितीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास देपो उपाध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार उपाध्यक्ष श्री R कामत जांचो आज हांगा सत्कार जावपाचे आसा ते श्री शशिकांत सानबाग आनी पर्तगाळ ह्या चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष म्हणजे मित्र बाब अनिल पै ताजे सगळे वांगडी हांगा हजर आशिल्ले सगळे पंडित हांगा हजर आशिल्ले सगळे स्वामीचे भक्तगण हांगा सगळे काणकोणचे रहिवासी वेगवेगळे राज्यांतल्यान आयिल्ले स्वामीचे भक्त आनी म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीं खरें म्हटल्यार पर्तगाळच्या लोकांनी कितें तरी पुण्य केल्लें आसपाक जाय बरेंच पुण्य केल्लें आसपाक कारण थोड्याशा म्हयन्या भितर 2 महत्वाचे कार्यक्रम ह्या भागांत जातात
म्हणजे हाजे वेल्यान तुमी पळया इट इज इम्पॉसिबल खंयच अशें जावपाक. भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री सार्थ पंचशताब्दी कार्यक्रमाक रामाचो म्हणजे 70 फूट 77 फूट रामाच्या स्टॅच्यूचें उद्घाटन करपाक मठांत येता. एशियांतलो येदो व्हडलो पयलो स्टॅच्यू खंय आसा जर प्रश्न विचारत उत्तर येतलें पर्तगाळच्या मठांत जाचे स्वामी आसात विद्याधीश तीर्थ स्वामी. म्हणजे परमपूज्य स्वामींनी एक हिस्ट्री घडिल्ली आसा. देश आसात वेगवेगळे, ज्या देशांत हिंदूची वस्ती आसा, ज्या देशाचेर हिंदूंनी राज्य केल्लें आसा, पूण रामाचो स्टॅच्यू बांदपाचें जर काम कोणें केलें आसत तें आमकां सगळ्यांक गर्व दिसपा सारकें आमच्या स्वामीजीन. सगळे कडेन ज्या दिसा प्रधानमंत्र्यांनी हांगा स्टॅच्यूचें उद्घाटन केलें, जशें आज सगळी जग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन उत्सुकतेन पळयता हो कितें करतलो फाल्यां, हो इंडियेक खंय पावयतलो. तशेंच ज्या दिसा स्टॅच्यूचें उद्घाटन जालें त्या दिसा ह्या जगांतले सगळे सारस्वत समाजाचे आनी बाकीच्या समाजाचे लोक उत्सुकतेन आमच्या स्वामीजी कडेन पळोवपाक लागले. पर्तगाळ मठाचें नांव सगळे कडेन जालें, अभिमान. आमच्या स्वामींनी आमच्या समाजाक एक उच्च स्तराचेर व्हरून पावयलें. हांव काही दिसा पयलीं कोचिनाक आशिल्लो. कोचीन मेट्रोचे म्हणजे म्हाका पळोवपा खातीर आपयल्लो, थंय हांव गेल्लो. ताचो मॅनेजींग डायरेक्टर हो सिनियर DG आशिल्लो केरळाचो IPS ऑफिसर, तो सारस्वत. ताणें म्हाका म्हटलें की युअर स्वामीजी हॅव मेड अस प्राऊड. म्हणजे तो म्हणटा इट इज ए रियली गोवा हॅज कन्स्ट्रक्टेड दीस स्टॅच्यू. म्हणजे एक साधारण सामान्य IPS ऑफिसरा सारको मनीस, ताका सुद्दां ही न्यूज कळ्ळी, ताच्या सुद्दां नजरेक हें सगळें आयलें आनी तो म्हणटा यू मस्ट बी रियली प्राऊड दॅट यू हॅव गॉट सच ए स्वामीजी. जें म्हाका प्रधानमंत्र्यांनी सांगिल्लें की युअर कम्युनिटी इज लक्की यू हॅव गॉट सच ए ब्रिलियंट स्वामीजी एट ए यंग एज. हे प्रधानमंत्री हांव जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना म्हाका मेळ्ळें. आनी म्हणून समाजाक एका उंचायेचेर व्हरपाचें काम आज आमचे स्वामीजींनी हातांत घेतिल्लें आसा तें अत्यंत म्हत्वाचें. हांव अनिल सांगता हांवें कितें केलें आनी हें केलें तें केलें, हांवें कांयच करूं ना. सगळे स्वामीजीचे आशिर्वाद, स्वामीजीचे पाठबळ. कित्याक हांव कितलो टेन्शनाचेर आशिल्लो. इनफॅक्ट बाबाक खबर हांवें कितले टेन्शनाचेर आशिल्ले. जेन्ना पावस पडलो आनी हांव हेलिपॅडान पळोवपाक गेलो तेन्ना सगळें दलदल आनी सगळें रेबे जाल्ले. म्हाका राती न्हीद पडूं ना, हेलिपॅडान जातली काय ना. पूण स्वामी सुसेगाद वाराणसीक, कसली चिंता ना, टेन्शन ना. म्हणजे स्वामीजी निश्चित आशिल्ले. तर अनिलान सांगलें तें खरें की हांव जेन्ना स्वामीजी म्हज्या घरा कडेन आयले एक दीस तेन्ना हांव मंत्री नाशिल्लो. थंय आशिर्वाद भाशण करता आसतना स्वामीजींनी म्हटलें की आमचो कार्यक्रम जाय पर्यंत दिगंबर कामत मंत्री जावचो अशी आमची इच्छा आसा, हें ताणें म्हणलें. थोड्या दिसां भितर म्हाका कॉल आयलो की फाल्यां स्वेरींग इन. हांव स्वेरींग इन केलें, पूण हांवें मंत्री पदाचो चार्ज घेतलो ना. हांव नेक्स्ट डे उठून वाराणसी गेलो, स्वामीजीचे आशिर्वाद घेतले आनी मागीर येवन हांवें चार्ज घेतलो. म्हणजे स्वामीजीची पावर, स्वामीजीचे टॅक्नॉलॉजी कडेन आशिल्लें म्हत्व, म्हणजे टॅक्नॉलॉजीचें म्हत्व आमच्या स्वामीक खबर आहा, तें जाणा. संस्कृत भाशेचें म्हत्व खबर आहा. संस्कृत इज फावंडेशन ऑफ ऑल द लँग्वेजीस. संस्कृत म्हणजे सगळे भाशांचें मूळ. आज आमी आमचो समाज आमी सगळे संस्कृताक विसरत चलिल्ले आसा आनी आमची जाल्यार इंग्लीश हीच पोटाची भाशा जाल्या. खरें म्हटलें जाल्यार इंग्लीश इज द लँग्वेज ऑफ स्टमक म्हणटा आतां. आनी म्हणून स्वामीजींनी हें लक्षांत दवरून संस्कृताची पाठशाला परती केली, चालू केली. कारण संस्कृताचें म्हत्व स्वामीजीक खबर आहा. स्वामीजीन जाल्यार आनी कसली शाळा चालू करपा जाताली, पूण ती केली ना. संस्कृत हे फावंडेशन ऑफ ऑल द लँग्वेजीस हें धोरण दवरून तांणी संस्कृताची आज केल्ली आसा पाठशाला. तिका भरपूर यश मेळूं अशें हांव देवा कडेन मागतां. आनी चातुर्मास बाब अनिल, हांव कितलीं वर्सां अनिलाक पळयतां. अनिल मठा खातीर खूब काम करतालो, पयलीं पसून काम करतालो. कितेंय जालें जाल्यार अनिलाक सांगलें जाल्यार अनिलाक कडल्यान तें सगळें काम तो स्वामीजी किंवा देव करून घेतालो. आनी आज तो चातुर्मास समितीचो अध्यक्ष जाल्लो आसा. ताजें अभिनंदन करता की स्वामीनी खरेंच एक काम करपी सामको
मठाचे निश्ठेन काम करपी अशा मनशाक चातुर्मास समितीचो अध्यक्ष केला, ताका एक संदी दिल्या. आमी सगळ्यांनी ताका सहकार्य करप. हो चातुर्मास हो हिस्टॉरीक चातुर्मास जावपाक जाय, कारण हो कार्यक्रम रामाचो स्टॅच्यू जातकीर हांगा जाता. हांगा लोक मोठ्या प्रमाणाचेर येतले. म्हाका खूब जाण खंय गेल्ले कडेन विचारतात कितें आसा तुमचें, वचपाक रिस्ट्रिक्शन आसा कितें आसा, की स्वामीजीन हें स्थळ पळय आसा हें फक्त धार्मीकच न्ही, हें एक पर्यटन स्थळ केल्लें आसा. हातूंत फाल्यां जर ट्युरिस्टांची लायन जर हांगा लागली, एक फावटी पर्तगाळ मठ कम्स ऑन द मॅप ऑफ टुरिजम, हांगा लोकांची लायन लागतली. बसी हांगा येतल्यो, आयिल्लो मनीस म्हणटलो आमकां पर्तगाळ पयले शिवाय परते वचपा नाका. अशें थोड्या वर्सांनी जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटलें. तें जावचें अशें देवा कडेन मागता. स्वामीच्या चरणा कडेन परत एकदां वंदन करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्वामी महाराजांचेर ताची खूब भक्ती आनी स्वामी महाराजांचे आशिर्वाद घेतले शिवाय कसल्या कामाक तो केन्ना सुरू करना आनी खंयच्याय ह्या कामाक तो फाटीं रावना. ताका केन्ना सांगचें पडना. पर्तकाळ मठांत जो डेव्हलपमेंट जालो केन्ना स्वामीने तांचे कडेन मागलें ना, पूण ताणें सांगलें आपल्याची कर्तव्य आसता. आपूण ह्या पिठा हाजेर बसलां, कित्याक खुर्चेचेर बसलां, अधिकाराच्या सरकाराचेर बसलां, त्या सरकाराच्या हाजो कामाचो उपयोग ताचो फायदो पर्तकाळ मठाक दिवपाची गरज आसा आनी तो ते पयलीं सोदून दिता आनी तें काम करीत आयला. ह्या समयाचेर आज हांगा एक समाज क्षेत्रांत मोठें काम केल्ल्या, जाणें आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रांत एकावंटाच्या क्षेत्रांत आनी काम केलां आनी आपलें जीवन ज्या समाजाक आपलो जल्म घेतलो त्या समाजाचें काम करप हें आपलें काम आसा. हें समाजाची रीण आपल्याचें फेडपा जावचें ना, पूण समाजाच्या रिणांतलें रीण काडपाचें म्हणजे व्याज जें आसा, इंट्रस्ट जो आसा तातूंतल्यान मुक्त जावपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार करया अशें म्हणून काम करपी शशिकांत रायप्पा शाणबा हे मुंबयचे, पूण तशें पळोवपाक गेल्यार ते अंकोलाचे, पूण तांचें नातें गोंय कडेन लागींचें आसा. तांचे आजो बिजो हांगा वास्को आशिल्ले, तांचे बिजनेस आशिल्ले आनी वास्को साकून ते मागीर ते थंय अंकोला बी गेले, अंकोला शिकल्यात. ते पेशांत चार्टर्ड एकावंटंट, पूण चार्टर्ड एकावंटंटा बरोबरच ताणें मागीर एक स्वताच्या पांयाचेर एक आपलो स्वावलंबी जावचें म्हणपाचें काम केलें आनी 1986 गॅलेक्सी ग्रूप ऑफ एज बीन ताणें गॅलेक्सी सर्फॅक्टरी लिमिटेड म्हणटा एक कंपनी सुरू केल्ली, जी आमची एक मेडिसिनाची ताणें सुरू केली, कॅमिकल ऑर्गनायझेशन म्हणून. आनी हें कॅमिकल ऑर्गनायझेशन करून ताणें फकत ताजे विस्तार करीत रावले. हार्ड वर्क आनी तातूंतल्यान प्रामाणीकपण आशिल्लें. हार्ड वर्क, प्रामाणीकपण आनी डेडिकेशन हें तिनूय जर असलें तर तातूंत आमी खूब मोठें काम करूंक शकतात. आनी म्हणून ताणें जवळ जवळ ह्या कंपनी 65 कंट्री कडेन ताजें पावयलां. जातूंत 5 मॅन्युफॅक्चर प्लेट जे आसात त्यो इंडिया आसात, इजिप्त आसात, USA आसात आनी आतां मॅक्सिकोक आसात. म्हणजे हें सगळें काम आतां तोंडा कडेन सोंपयलें जरी जालें पूण तांचें लक्ष तातूंत आसा आनी तें काम करीत आसतात. तांचेंच आतां दोन हें म्हणटा तें तांकां ह्या कामा बरोबरच जे शिक्षणाक फाटीं आसात, ज्या शिक्षणाक गरज आसा त्या शिक्षण संस्थांक ते आपले उदार हातान मदत करीत आयिल्ले आसात. जावं गांवचे खंयच्याय गांवां भितर कसली जर गरज आसली तर गांवा खातीर ते धांवतात, कोणें तांकां मागपाची गरज ना. इतलेंच न्हय तर प्रसिद्धी ते केन्नाच करना, प्रसिद्धी कडेन केन्ना रावनात. उजव्या हातान दिल्लें दान दाव्या हाताक केन्नाच खबर उरना आनी अशे तरेचें तें दान ते दितात आनी तें काम करतात. तांकां आनंद जाता की ते भुरगीं शिकिल्ले पळयले की कोणाच्या घराक आनंद नासलो तो तांकां आनंद जाता आनी ते आनंद जावन तांकां आनिल्लें बळगी येता. आनी अशे तरेचे तांचे दोनीय धूव आनी पूत हे दोगूय जाण ते आतां उच्च क्वॉलिफायड जाल्ले आसात आनी अमेरिकेक आसात. ते हांगाच आसात आतां. आनी म्हणूनच ताणें एक संगीताची तांकां आवड आसा आनी संगीताची आवड म्हणटकीर ताणें एक घरा कडेन मोठो हॉल बांदला आनी तातूंत ते संगीताचें ते थिएटर केलां आनी संगीताची आवड ते थंय करतात. हांगा आमी तुमी पयर पळयलें जातलें, हांगा आदर्श धाम मल्टीपर्पज हॉल हांगा बांदतात वयर रामाच्या 77 फूट रामाच्या पुतल्या कडेन. आनी आदर्श धाम मल्टीपर्पज हॉलाचे सगळे बांदकामाचो खर्च आमचो शशिकांत बाब शाणबागान दिल्लो आसा. म्हणजे स्वामीनी तांचे कडेन मागलें ना पूण ताणें पळयलें
वाढवे अशें पळयलें आनी ताका हें कशें जालें येदो मोठे कोट्यान रुपयांचो विस्तार हें सौंदर्यीकरण हें सगळें जें कशें जालां तांकांच एक प्रश्न पडलो आनी तांकांच रामदेवान दिसता म्हाका त्याच वेळाचेर सांगलें की हांगा तुजी गरज आसा आनी म्हणून ताणें मोठ्या मनान हांगा आदर्श धाम मल्टीपर्पज हॉलाक उक्त्या हातान देणगी दिल्ली आसा आनी तांचें जें कार्य समाज कार्य तांचें शैक्षणीक कार्य तांचें मेडिसीन हातूंतलें कार्य चार्टर्ड अकावंटंटांतलें कार्य हे सगळे 8 तासांचे कार्य पळोवन आज स्वामी महाराजांची आज तांचे मोठो भोवमान हांगा करतात हांव शशिकांत बाबाची हांगा आतां स्वामी महाराजाचे हांगा श्री शाळ श्रीफळ घालून तांचे सत्कार करतले तांची घरकान्न वंदना हांव तांकां माचयेर आपयतां की ह्या यशा फाटल्यान जर कोण जर आसत तर तांची घरकान्न आनी ह्या घरकान्नी लागूनच येदे मोठे ते काम करूंक पावल्यात सर्वसामान साधी मूर्ती एक चार्टर्ड अकावंटंट कॅमिलातून ताणें खूब मोठें काम केलें मनीस आनी जे सदांच समाजाच्या एकवटान रावपी समाजा खातीर अविभाज्य भाग मानपी अशें आमचे शशिकांत बाब शाणबाग आता सौभाग्यवती वंदना शाणबाग हांची आता ओटी भरतात पण नारळाले सौभाग्यवती अवसापई ताणी ती ओटी भरची अशी मागता शशिकांत बाब हांच्या यशांत वंदनाबाईचो खूब मोठो वांटो आसा आनी म्हणून ह्या वेळाचेर तांचोय भोवमान करप हें आमकां खूब मोठें उचीत दिसता आनी म्हणून हौसापै हांचे लागीं मागता की ताणें खणा नारायणी ओटी व्हरून तांचे सत्कार करचो
आज हांगा ह्या कुशावती न्हंयचे देगेर एक वरुण राजाचें आगमन जाल्लें आसता. पावस पडटा पूण तो पळयता की आपूण येता त्या तांकांय आनंद जाल्लो आसता. पर्तगाळे मठाक आज चातुर्मासा स्विकार आसा, सगळे लोक जमल्यात आनी त्या आनंदाक आनी आनंद घेवपा खातीर आमच्या पावसांनी हांगा आपलें स्वागत केल्लें आसा. ताळी मारून ताचें स्वागत करतात. पूण हाच्या आनंदाक तुमी सगळ्यांनी सहभाग जावचें. म्हाका याद जाता पयली पुण्यतिथी जाल्ली तेन्ना पावसाचे जुलय म्हयने आशिल्ले, 8-9 तारखेक 17-18. त्या वेळार गोग्यांनी पावस. पण सगळ्यांनी म्हळें खूब मोठो पावस आसा, कशें जातलें. स्वाम्यान म्हळें पावस कितलोय आसूं पूण लोकांचो पावस पडपाची गरज आसा. जेन्ना दुसरे दिसाक लोक येवपा लागले गोग्यांनी तेन्ना पावसच बंद जालो आनी लोकांचोच पावस पडलो. म्हणजे स्वाम्याची जी इच्छा आसा तें सगळें जाता. स्वाम्याची जी तोंडांतल्यान म्हणजे मुखांतल्यान जी वाणी येता ताका मंत्रांची शक्ती आसता आनी ह्या मंत्रांच्या शक्तीन तांणी जें कितें येवजिल्लें काम आसा तें त्या वेळार स्वय प्रज्ञा भरसें पूर्ण जाल्लें आसा. हाजो अनुभव ह्या वर्साक आमी हांगा घेतिल्लो आसा. आनी म्हणूनच चातुर्मासा स्विकारा वेळाचेर आमी तांचे चरणा कडेन नतमस्तक जातात. आनी हांव आतां ह्या आमच्या चातुर्मास समितीचे शिरीश भाई हांचे लागीं मागता की ताणें आतां आभाराचे उपकार मागता. श्री रामदेव वीर विरटाक नमस्कार करता आणि परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या पवित्र चरण कमलांक नमस्कार करता आणि स्टेजी वयले तशेंच मुखावयले सगळे मानेस्तांक अभिवादन. 550 वर्साच्या उत्सवा उपरांत मानाचो पयलो चातुर्मास आज हांगा घडून येता, काणकोणांत जाता आणि तो तेज्या आयोजनाची जबाबदारी परमपूज्य स्वामी महाराजांनी आमकां काणकोणकारांक दिली. ह्या खातीर पुराय काणकोणकारांच्या वतीन सगळ्यांत पयलीं स्वामी महाराजांच्या चरणाक आमी वंदन करतात आनी ज्या विश्वासान आमचेर ही जबाबदारी दिल्या ताका ती आमचे कडच्यान पुराय करून घेवपाक आमकां पुराय शक्ती दिवची अशी प्रार्थना करतात. ह्या सुवाळ्याक मुद्दम हजर आशिल्ले गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे मंत्री भौमानेस्त दिगंबर बाब कामत हांकां चातुर्मास कमितीच्या वतीन आमी देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच शानबाग मामा हांगा आसात तांकांय चातुर्मास कमिटीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटात. आमचे हे दोळ चातुर्मास करतना आज खरें म्हळ्यार आभार मानपाचें न्ही, फक्त औपचारीकताय. कारण 55 दीस तुमचे सहकार्य सगळ्यांचे आमकां जाय. तेन्ना आमच्या मठ कमिटीचे अध्यक्ष भौमानेस्त श्रीनिवास बाब धेंपे हांचें मार्गदर्शन, तशेंच कामत माम आर कामत माम आनी आमचे शिवान बाब साळगांवकर हांचे सगळ्यांचे आमकां मार्गदर्शन ज्या भशेन मेळटा त्या मार्गदर्शनाच्या आनी सहकार्याच्या बळाचेरच आमी हे देवळे आयोजन पेलतात. तांचे आमी मठ कमितीच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच मुखार जे सगळे मानेस बसल्यात ज्यांच्या मार्गदर्शनान आनी सहकार्यान आमी फुडें हे व्हडलें आयोजनाचो वांटाप पेलतात त्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटात. प्रेस, मिडिया, आमकां कवरेज दिवपी सगळे आनी आमच्या मुद्दम स्वामी महाराजांचे पवित्र आशिर्वाद घेवपाक आयच्या दिसाक मुद्दम हांगा हजर आशिल्ले सगळ्या मठांनूय आमी चातुर्मास कमिटीच्या वतीन ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटात. आनी हें म्हणटनाच औपचारीक म्हण सगळ्यांक जर देव बरें करूं म्हणलें, आज जसो मोग दाखयला तसो फुडल्या 55 दिसांक अशेंच सहकार्य आनीक आमकां आदार आनी मार्गदर्शन आमचें लाभचें अशी आमी प्रार्थना करतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. तुम्ही स्वामी महाराजांचे प्रवचन आयकुपाक जमला हांव जाणा आनी स्वामी महाराजांच्या प्रवचन आयकून कान तुमचे तृप्त जाल्ले आसात, कान तुमच्या टवकारिल्ले आसात. आनी खरोखरच स्वामी महाराजांचें प्रवचन आशिर्वचन आयकले बगर आमकां केन्ना सूख ना. स्वामी महाराजांच्या प्रवचनाच्या उपरांत स्वामी महाराज आपल्या पिठाचेर वचून बसतले आनी पिठाचेर थंयच तुमकां फलमंत्राक्षर दितले. पूण म्हजी एक रिक्वेस्ट आहा, मागणी आसा आमच्या लोकां कडेन, जे पयसुल्ल्यान जे लोक आयल्यात आमचे हनुमत तांकां ताणें
फलमंत्राक्षर घेवचे कारण कोणचे पळय जे कोण आसात तांकां आनी 2 म्हयने आसात तांकां हळू चातुर्मासाक फलमागी घेवपा जाता. आनी स्वामी महाराज आज जो प्रसाद जो आसा तो दंड हातां घेवनच ते आसनाचेर बसून सगळ्यांक फलमंत्राक्षर दितले म्हूण सगळ्यांनीच मागीर हो आशिर्वादाचो कार्यक्रम जो जालो सगळ्यांनी थंय फलमंत्राक्षर घेवपाक त्या रामदेवाच्या मुखार आसना कडेन वचचें अशें मागता. आनी तुमी हांव तुमचे कडेन मागता की स्वामी महाराजाच्या चरणा कडेन विनंती करता की तांणी आमचें प्रवचन आशिर्वचन करचें अशें मागता. मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकीपुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. पर्तगाळी केंद्रमठांतू आषाढ वद्य सप्तमी दिवसाक आयच्या दिवसाक चातुर्मास्य व्रतस्वीकार कोरून घेवन आयच्या सभा कार्यक्रमांतू आईल तसले सर्वही समाज बांधवांक रामदेव वीर विठ्ठलाले परंपरे सर्वही स्वामेले उडगास घेवन सर्व लोकांक आशीर्वाद करचेक आयच्या दिवसाक आमी हे सभा कार्यक्रम गांतून घेतिल्लो आसाची. विशेष करून घेवन आयच्या दिवसाक 2 कार्य अर्थात आमगेले पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम तशीच आमगेले चातुर्मास स्वीकार जाले तसले दिवस दोन्ही आयची एक दिवसाक येता. तसले एक अवकाश उट्टू लोकांक ना उट्टू स्वामी कशी मेळ्ळ्या म्हणून आमी सांगचेक जायना. केलो क्वचित स्वाम्याक असले एक अवकाश मेळ्ळे. तंतू आमगेले एक गुरुवर्य स्वाम्याक एक अवकाश मेळ्ळो. ते कसन की म्हळ्यार तांणी पीठेर आयले. आमी कशी पिठारोहण जाले तशीच आमगेले गुरुवर्य स्वामी पिठाक आयले. तांणी पीठेक आयिल्ले चैत्र शुद्ध द्वितीया म्हळ्यार आमगेले गुढीपाडव्याचे दुसरे दिवस चैत्र शुद्ध द्वितीया दिवसाक आमगेले गुरु स्वामी तांणी पिठारोहण जाले. किंतु योगान त्या दिवसू आमगेले मठ परंपरा वैकेची स्थापन जाले तसले दिवसू अर्थात मठ स्थापन जाले तसले दिवसू आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी पीठेर आयिल्ले तसले दिवसू दोन्ही एकची. तशीची आमकांही एक देवान एक भाग्य दिले की आम्ही पीठेर आयिल्ले तसले दिवसू आणि आम्ही चातुर्मास स्वीकार करचे तसले दिवसू दोन्हीची एकची दिवस येवची तशी देवान एक अवकाश करून घेवन दिले. केन्नाही आमी आषाढ वद्य पंचमी दिवसाक बसचे किंतु आमी पिठारोहण आयिल्ले तेन्ना आषाढ वद्य सप्तमी आमी पिठारोहण जाल्ले निमित्तान मुकाविल दिवसांतल्यान सप्तमीची आमी ग्रहण करून घेवन चातुर्मास स्वीकार करत आसाचे. औंद वर्साचे चातुर्मास पर्तगाळी कित्याक म्हणून तुमकां गोत आसा. इतले नवीन वास्तू निर्माण केले. हांगाची आमगेल्या पाठशाला पुनः आरंभ जाले. उठू कडेन एक लक्ष घालचेक जत्ता म्हणले एक विचार धोरण घेवन तशीची 50 वर्साचे कार्यक्रम जावका म्हळ कितें अनेक कडेन तूं संचार करत उरले. 2022, 2023, 2024, 2025
तिनी चातुर्मासाक आमी भायरी आसाची, कित्याक म्हण हांगा कन्स्ट्रक्शन, त्या कन्स्ट्रक्शन जाल्या नंतर कडे राम नाम जप अशी करत 3 वर्ष सतत 2.5 वर्ष सतत आमी संचार कोरून कडे एकदा दिसले की आमगेल परतगाळी मठा पळोवया, रामदेवाक वैकेची दोळ भरून पळोवका पडटा, कित्याक की म्हळ्यार परतगाळी मठांत आसले म्हळ्यार दिवसा एक पंता रामदेवाल पूजा स्वामेल हस्तेन जावू का, हे एक नियमावळी. म्हळ्यार नित्य संस्थानाचे पूज सोडून जर स्वामी परतगाळी मठांत असले म्हळ्यार रामदेवाल पूजा स्वामेल हस्तेन एकदा तरी जावका. सो अशें एक नियमावळी गांथून घेवन दवरले. किंतु 2.5 वर्ष आमकां ते करच्याक अवकाश मेळना. खाली संचार राम नाम जप हांतूची आशिल्ल्या निमित्तान ते अवकाश मेळना. किंतु ते उटू अवकाश आतां हे चातुर्मास्यांत आमी हांगा आशिल्ल्या निमित्तान ते उटू भरपाई करचेक जाता म्हण उद्देशान आमी हे परतगाळी केंद्र मठांतू आमी चातुर्मास गांथून दवरून घेतले. ते न्हयशीची केलो नंबर गेमही आसा. केन्नाय आमी कसले निर्णय करचे मागशी कसले तरी एक कारण आमी दवरून घेताच. आमगेल परतगाळी मठ स्थापन जावन गेनू 370 वर्ष 370 इयर्स जाता. आणि 5 वर्षा नंतर 375 जाता. किंतु आत्ता परतगाळी मठ स्थापन जावन 370 वर्ष 370 जाले. 1656 आमगेले हे परतगाळी मठ स्थापन जाले आणि आज 2026 सो लागीं 370 इयर्स जाले. सो जर ते संख्या ऍड केले 3 + 7 केल्यार 10 जाता. तदनंतर 2026 ऍड केले म्हळ्यार 6 + 4 कितले जाले 10 जाता. आणि हे आमगेले 10वे चातुर्मास हांगा जाता आशिल्ल्या निमित्तान आमी लेखले की हे दोन्ही संख्या 10 दाखवून दिता आमकां. म्हळ्यार 370 इयर्स आणि 11 वर्ष दोन्हीची 10 म्हणल्यार संख्या दाखवून दिता आसा आणि 10वे चातुर्मास जाता आसा. सो देवाल संकेत परतगाळी आसा म्हण कितें आमी हांगाची चातुर्मास स्वीकार करता आसाची. दुसऱ्याचे कसनकी म्हळ्यार आयची तारीख म्हयनो आणि वर्ष जर तिनी घेतल्यार आमी कशें सांगता की म्हळ्यार 5/8/2026 आमी सांगताच. आमी पिठेर येवन गेनू 5 वर्ष जाले. सो हे 5 तारीख आयच्या दिवसाक. सो 8 आमगेले 550 वर्ष हे उत्सव नोव्हेंबरांत जाले. ते जाल्या नंतर करेक्ट 8 महिन्यानंतर चातुर्मास येता आसा. आणि 2026 म्हळ्यार 10वे चातुर्मास येता आसा. सो 5/8/2026 हे इनडायरेक्टली आमकां खंयकी एक लिंक जाता आसा म्हणल्या उद्देशान आमी परतगाळी चातुर्मास करता आसाची. ते नैशीची परंपरेचे अनेक स्वामेले हांगा वृंदावन आसा. प्रतिनित्य तांकां तीर्थ शंकोदक उटूची स्वामेल हस्तेनची हांगा जावका. 2.5 वर्ष मस्त आमी प्रयाण केले. ते उटूचे आमकां मनाक खाता आशिल्ले की रामदेवाले पूजा जाताना ना वृंदावनाक प्रति दिवसू आमी घाल न्हू अभ्यास. किंतु पिठेर आयिल्ले नंतर कन्स्ट्रक्शन जाता आशिल्ल्या निमित्तान अणवाळपणाक त्रास जाता. कन्स्ट्रक्शना वटू 550 कोटीचे राम नाम जप वैक्याची घेवन सोडले. सो उटू एक पंत आंगार घेतिल तना आमी येद्रा उरका. आमी परतगाळीन उरून घेवन तुमी राम नाम जप करा म्हळ्यार जायना. सो तेन्ना आमी देवा लेगी प्रार्थना करून घेवन आमी मस्त संचाराक गेले. किंतु आत्ता हांगाची राबून घेवन तेन्ना कसकसने कमीपण जाले ना. आमगेल निमित्तान एक पिठाधिपती जावन घेवन हे परतगाळी मठांत आसतना कसने कर्तव्य जावका आशिल्ले ते कसने कमीपण जाल्ले. ते उटूची आतां हे चातुर्मासांत उटू करून घेवया म्हण उद्देशान आमी हांगा बसले. आनी काणकोणकार परतगाळीकार जावो लोलये जावो ना पैंगिणी जावो प्रत्येक खोलकार जावो प्रत्येक लोकांनी
आम्ही लेक्किलಕ್ಕಿಂತ चड रितीरी तांणी हांग येवन घेवन उत्साह दाखोवन घेवन आज ही मुखार येवन घेवन वॉलंटियर्स जावन घेवन तांणी हांगा सेवा करता आसाची मुखावेले आयच्या दिवसाक आमगेले हे चातुर्मास व्रत आरंभ जाले. चातुर्मास व्रत आरंभ पहिले जाले. आषाढ शुद्ध दशमी तुलेनाची आहाराची उठूची आरंभ जाता. खाली आयच्या दिवसा तुलेन खंय भायर वचूंक जायना. कोणे तरी इन्वायट केल्यारी आमी खंय भायर वचूंक जायना. सो आमगेले एक परिधिंतू आमी उरून घेवन हांगा हे करतात. आताची तावळी चातुर्मास संकल्प करताना ग्रहस्था लेगीत स्वाम्यान सांगचे तशी ग्रहस्थाना स्वाम्याक सांगचे. स्वाम्यान कसन सांगचे की म्हळ्यार की स्थास्यामी चतुरो मासान म्हणून सांगताच. आमी 4 म्हयने कितेरी ना 4 मासा कितेरी आमी हे गांवांतू राबताची. कित्याक की म्हळ्यार आतां प्राणी संकुलाले तांगेले संतती आतां आरंभ जाता. संचार केले म्हळ्यार खंय तरी हिंस जाता. त्या निमित्तान 4 मास आमी हांगा वास करून घेवन उरताची म्हणून घेवन स्वामे ग्रहस्थांक सांगचे. कडे ग्रहस्थान तांणी एक उत्तर दिताचे. आज जर तुमकां प्रश्न विचारले री चातुर्मास व्रत स्वीकार करचे कोणे? स्वाम्यांनी. आतां तुमी कितें कायले? व्रत स्वीकार करचे आमी. नाजाल्यार ताका कसकसने परिपालन आसा तेवटो आमी आजी करताच. आतां तुमी कसले कायल्या म्हळ्यार ना आमी स्वाम्याले दर्शन घेवचें केलें. हां तेचीच थंय ग्रहस्थ सांगताच कसन की म्हळ्यार स्वाम्यान हांगा उरका. स्वाम्यान हांगा गांवांत उरल्यार स्वाम्याल दर्शन जाता, स्वाम्याल स्पर्श जाता, स्वाम्यालेगी उलोवचेक जाता आनी ताजेन स्वाम्याल कसकसन पुण्य आसा ते सर्व ही पुण्य आमकां वैके प्राप्त जाता. त्यातकून स्वाम्यान सुखेन सुखरूपारी आमगेल्या गांवांतूच वास करका म्हणून घेवन ग्रहस्थ स्वाम्याक अभिवचन दिताचे. आमी हांग राबता म्हणून घेवन केन्ना प्रश्न घालताची तेन्ना ग्रहस्थ नाका 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 तुमी हांग उरचे नाका तुमी दुसरे कडेन वचा म्हणून सांगनाचे. कित्याक सांगनाचे की म्हळ्यार ना स्वाम्यान हांगा उरका. स्वाम्याले दृश्टी आमचेर पडता. खंयची विशयान स्वाम्यालेगी उलवणी जाता. आतां अनिल पै अध्यक्ष जाल्या नंतर तागेले आनी आमगेले उलवणी जाता उरता. अरे थंय वेवस्थ जालें की ना, हांगा वेवस्थ जालें की ना, तूं तें केलें की ना, हें केलें की ना, हें पळया. आलाप तांगेले उलोवचे, तांणी आमगेले उलोवचे ना, मंत्राक्षत दिवचे, असले दर्शन जावचे, असले अनेक निमित्तान हे स्वाम्याले कसकसने पुण्य कसन उरता ते तुमकां वैके प्राप्त जाता. म्हळ्यार उडगासान आयच्या दिवसाक तुमी उट्टुलोक हांगा येयल्ल आसाची की चातुर्मास्य व्रताक स्वामी बशिल्ल आसाची आनी स्वामेले चातुर्मास्य व्रताचे निमित्तान आमकां स्वामेले एक दर्शन जाता, स्वामेले एक मंत्राक्षत प्राप्त जाता. स्वाम आमगेले उलयताची चातुर्मास कालावधींतू त्या निमित्तानच आमगेले बर जाता म्हणले एक विश्वास आसाची. आज तुमी सर्व लोक पर्तगाळी आयिल्ल आसाची आनी विशेष जावन घेवन आज ही पर्तगाळी मठांतू आमगेलेची परंपराचे सिंहासनाचेरीची बसून घेवन दंड सहित जावन घेवन तुमकां फलमंत्राक्षत दिवचे तसले कार्यक्रम दवरून घेतले. हे केन्ना मेळना. थंयकी स्वामी दुसरे कडेन आमी उरताची चातुर्मासाक. पर्तगाळी आशिल्तना तेन्ना कोविड आयिल्ले, तुमकां येवचेक जायना. सो असले अनेक निमित्तान अवकाश मेळना. किंतु हे 10वे चातुर्मासाक फुल मार्क्स दिवका न्ही. फुल मार्क्स दिवका म्हळ्यार कितें रे परंपरेचे सिंहासना सहित थंय बसून घेवन तुम सर्व लोकांक फलमंत्राक्षताचे व्यवस्था आयच्या दिवसाक दवरून घेतिल्ली आसा. म्हळ्यार जिवनांतू मुख्य जावन घेवन आशिल्लें कसन की म्हळ्यार भावना. व्यक्ती लेगीत कशी भावन आसा त्या भावनेक समजावन घेवनूची देव अनुग्रह करचे. त्या व्यक्तीले कितले संपत्ती आसा ना तो व्यक्ती कितलो व्हड आसा ते आमी पळोवचे. मनुष्य लोकांन पळोवचे तो इतलो व्हड आसा, तो तितलो संपत्ती तागेलो आसा, हे उठ आमी पळोवचे. देवाक ते लागना. देवाक तुगेले कितलो संपत्ती आसा नाजाल्यार तूं कितलो व्हड व्यक्ती आसा ते ताका लागना. कित्याक म्हळ्यार ताणें दिल्लें. ताणें केन्ना तुमकां पदवी दिले, संपत्ती दिले, उठू ताण दिलतना ताका कांय गरज ना. ताका गरज आशिल्ली कसन की म्हळ्यार मागेल बद्दल ताका भावन कसन आसा
ते इम्पॉर्टंट विना तागेल पदवी तागेल पैसे हे महत्वाचे नाही. सो भावन कशी उरका म्हण किती रे एक सिंपल एक पेपर आणतू बरेची एक लेख आयिल्ले त्या व्यक्तीला भावन कशी आशिल्ले म्हणून आजी तुम्ही उठलोक चातुर्मासा कायल्यानी त्यातकून आम्ही सांगत असाची एक गांवांत तू मस्त एकलो दिवसा देवस्थाना वचताण दिवसा देवस्थाना वचून गेनू थंय देवाक नमस्कार करून गेनू एक अर्द मुक्काल तास बसता बसून घेवन स्तोत्र पाठ करता. बट थंय भितर बशील भटमामाक त्या व्यक्तीला परिचय आसा. ते भटमामा कसं गोतस की म्हळ्यार हो व्यक्ती हाका कसनेची स्तोत्र पाठ कळना म्हळ्यार ताका गोत आसा आगेले कसने स्तोत्र पाठ काही याना कसने ताका कितेंही गोतना म्हणून घेवन गोतस ताका भटमामाक. बट दिवसा देवस्थाना येवन नमस्कार घालून अर्द मुक्काल घंट बसून घेवन हो कसकी म्हणत आसा. बट म्हाका गोतस की हाका काही येना. आमी सांगता न्ही हो ढ म्हणून घेवन हाका काही येना. एक अक्षर सुद्धा कसने ताका समची हे करचे कसने येना ताका. बट कसन मारे अर्द अर्द मुक्काल तास बसून घेवन कसन म्हणतास हो म्हणून घेवन भटमामा आश्चर्य. हो कसं म्हणता असा म्हणतना एक दिवस कुतूहल जावन घेवन ताका विचारले अरे बाबा म्हाका गोत आसा तुका कसनेची स्तोत्र नाजाल्यार कसने मंत्र कसने तुका येना म्हणून म्हाका गोत आसा. इतले असले वैकेची अर्द मुक्काल घंट तास तू हांगा बसून घेवन कसकी म्हणत उरत न्ही कसन म्हणत मारे सांग रे म्हणतना तेन्ना तो व्यक्ती कसन सांगता की म्हळ्यार तू सांगील खरें म्हाका देवाल स्तोत्र म्हणचे येना देवाल स्तुती गोतना देवाल मंत्र तेही गोतना कशी देवाक प्रेज करका तेही गोतना देवाले कशी प्रार्थना करका तेही गोतना सम कसने म्हाका गोतना. बट म्हाका एक गोत आसा म्हाका एक गोत आसा ते कसन की म्हळ्यार आ ई उ उ हे उटूची वर्णमाला सांगत वचता. तागेले स्तोत्र पाठ म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार आ ई उ हे कडे क ख ग घ ङ च छ हे असले त्या जल नंतर आनी कसन की म्हळ्यार 12 खडी म्हणता पळय क का की कू कू कडे ते अशीची तागेले हे उठून म्हण घेवन कडे देवा नमस्कार करून घेवन वच्चे एक प्रार्थना करून घेवन वच्चे. हे उठू जाले नंतर हे आनी कसन मारे या आ ई क ख क हे आनी केल्यार देवा कळता पळय जगत तांतू कोण कोण होड कवी जाले काव्य बरयले तांणी उठू लोकांना ह्याची अक्षर घेवन घेवनूची तांणी देवाल स्तुती केल्लो आसा. हे अक्षर सोडून घेवन आनी खंयचेय दुसरे अक्षर हे जगत तांतू ना. आ ई क का की असलेच हे उठू अक्षर घेवनूची तांणी देवाल स्तुती केल्ले. हाजी सोडून घेवन विंगड कसने आसवे 26 अल्फेबेट्स घेवन घेवनूच न्ही इंग्लिशाचे उठू चलचे एप्पल हे तेन उठू विंगड कसने आसवे ना. त्यातकून हांव देवाले कसन सांगता की म्हळ्यार हे उठू वर्णमाला क खा की उठू सांगून घेवन लास्ट देवाले सांगता की म्हळ्यार म्हाका देव स्तुती करचेक येना बट म्हाका वर्णमाला सांगचेक येता. वर्णमालाची तुगेल्या दराक हांव सांगता तुची तुक कशी जावं का हे वर्णमाला घेवन घेवन तुची स्तुती करून घेवन म्हाका अनुग्रह करी म्हणून घेवन तो सांगता. तशीची तुमी वैकेच आयिल्ल आसाची. तुमी वैकेची चातुर्मास व्रत कर म्हळ्यार सोमेनो आमकां जायना मिरेच खाण आनी आमकां जायना ते चप्पी खाण हे चप्पी खाण हे जायना सोमेनो तुमी करा आनी तुमी देवाक सांगून घेवन आमकेक अनुग्रह करा म्हळ्यार उद्देशान तुमी उठो लोकांक आयिल्ल आसात. हा केलो लोक करताची ना म्हूण सांगनाची. सो अशी त्या व्यक्तीले एक भावना की म्हाका मंत्र याना उरताले स्तोत्र याना उरताले किंतु जगतांत कसने जाले हे वर्णमाला घेवन घेवनूची केलेली आसा. दुसरें कसन की म्हळ्यार जिवनांतू एक संयम जावका एक पेशन्स जावका. केलो पंत कसन जाता की म्हळ्यार आमी कसकी एक ना कोणकी भटमामान एक परिहार सांगला बा तू 1 म्हयने
हे हनुमंताला एक वच तागेलें दर्शन घे ताका प्रदक्षिण काण तुगेलें बर जाता तुला काम जाता म्हणून भटमामान 1 म्हयनो वायद दिले निमित्तान 1 म्हयनो तो करता 1 म्हयनो जाल्ले नेक्स्ट डे भटमाम जल ना काम म्हणून घेवन येता अरे 1 म्हयनो मात्र जाले हो नेक्स्ट डे कशी फल जाव का म्हळ्यार कशी जाता भटमाम तुम्ही 1 म्हयनो सांगिल्लें न्ही देवाला दर्शन केलें नमस्कार घाले आनीक आयिल्ल ना थोडेची कसन असकी म्हळ्यार जगत तांतू ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾಂತೂ कसकी एक आम्ही केलेली उरता ते निवारण जाल नंतरची मुकावील आमकां प्राप्त जावचे आतां सिंपल जावन सांगता जाल्यार एक हून एक नाजे बकेटांत हून उदक आसा एक बकेटांत हून उदक आसतना ते निवोवका जाल्यार थंड करता जाल्यार एक थेंब उदक घाल्यार थंड जातवे एक थेंब म्हळ्यार खाली एक आईस कोल्ड वॉटर घाल म्हळ्यार कुठे उठूची हून उदक कमी जातवे ना जर ते एक बकेटांतू आशिल्लें हून उदक थंड जावका जाल्यार तितले प्रमाणाचे अनेक बकेटाचे थंड उदक जावका तुमकां इक्ववेलंट तितलेच तुमकां जाल्यार मात्र तेन्ना ते हून उदक थंड जाता तशीच पूर्व जन्मांतू एक बकेट कसकी आमी पाप की नाजे कसन की एक दोश ना मनस्ताप आमगेले जाले आनी हे जन्मांतू एक पुण्य कार्य केलें म्हळ्यार ते उठूक खाली जावचें ना इक्ववेलंट जावची तशी आमी करका पडता बट कसन की म्हळ्यार आमकां कॅल्क्युलेशन गोतना पूर्व जन्मांत हांवें 10 पाप केले की 15 पाप केले की 100 पाप केले की हे आमकां गोतना तेतकून हे जन्मांतू पदे 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 आमी देवाले नाम संकीर्तन करत उरचें कितें की म्हळ्यार केन्ना जाता ताका गोत आसा लेख तागेले आसा आमी खाली हांगा प्रयत्न मात्र करत उरता एक जाल कुडेन प्रयत्न करत उरचे ते केन्ना ते कोल्ड जाता केन्ना हून आशिल्लें उदक केन्ना थंड जाता हे देवाक गोतू त्या निमित्तान आमी प्रयत्न करत उरका पेशन्स कशी उरका की म्हळ्यार अल्फेबेट ए तशी उरका म्हणून सांगता अल्फेबेट ए कसन आसा ABCD तूं फर्स्ट लेटर ए कसन आसा पेशन्स ताची सारकी उरका म्हणून घेवन सांगता कितें की म्हळ्यार जर तुमी नंबर्स जर तुम्ही काउंट केले 1 2 3 4 ते बरें तापळे ONE TWO THREE 3 FOUR हे जर तुम्ही हे करत गेले म्हळ्यार 999 पर्यंत ए अक्षर यायना आता तुम्ही मोबाईल चेक करा स्वामीन सांगितलं खरं वे की अशीची सांगत असाची नंबर 1 ONE तुलेन 999 पर्यंत एक पंत वैकेची अल्फेबेट ए म्हणले या ना डायरेक्ट ए खंय येत की म्हळ्यार 1000 येता THOUSAND थंय ए येता म्हळ्यार 999 पर्यंत ए लेटर सायलंट जावन घेवन पेशन्सली बशिल्लो आसा मागेल नांव येवका म्हणून बट वॅल्यू 999 न्ही ते 1000 वॅल्यू आसा सो तशी आमी वैके जिवनांतू देवाले भक्ती करत उरका आमी सेवा करत उरका गुरु सेवा करत उरका देवाक गोत्त आसा तुगेले पेशन्साक हांवें चड मार्क्स दिवका म्हणटना तो खंडीतही दिता ते 1000 आयल तन कशी ए येता तशी तुमगेल जिवनांत वैकेची 1000 म्हणले दिवस एक ना जाल्यार एक दिवस येता बट तो पर्यंत आमी पेशन्सली आमी वेट करता केलो लोकांक आज जाता त्याची आमी सांगिल्ले 550 राम नाम जप करताना केलो लोकांक आज जाताले केलो लोकांक फाल्यां जाताले सो उठ्ठूची फाल्लेक जावका म्हळ्यार जायना तागेले एक रुल्स आसा तागेले क्रायटेरिया आसा त्या प्रमाणेची उठ्ठूची हे जग चलता ते न्हयशीची मस्त लोकाले आता आमगेल सांगिल्ले हाजेरीच अनेक लोकाले येता की स्वाम्यान सांगले हांव 40 वर्ष तुल्यान प्रयत्न करत आसा बट म्हाका आनीकची कसने फल मेळता ना म्हणून बट केलो पंता जात भाई ना म्हणनाच ताका तुगेले प्रयत्न दोष न्ही बॅकग्रावंड पळोवका पडटा आजी तुम्ही स्वाम्याक इतलो गौरव कितें दिता आसाची आमी वैकेक मनुष्य न्ही आमी वैकेची पूर्वाश्रम हे उठू दांटून घेवनूची आमी आजी संन्यासत्व जावन घेवन आज आमी आयले कित्याक आमी आयले
कित्याक की म्हळ्यार आमगेले बॅकग्रावंड स्वाम्यान चेंज केले. ते स्वाम्यान चेंज केल्ले निमित्तान आज तुमी इतलो आमकां गौरव करता आसात. सिंपल जावन सांगता जाल्यार हे धवो पेपर आसा, खाली खाली पेपर गेलतना हे खाली पेपर आसा, हांतू तुमी व्हायट कलरान बरया. ह्या व्हायट पेपराचेर व्हायट कलरान बरयल्यार तुमकां कसन दिसता की म्हळ्यार हे व्हायट कलर कसने उपयोग ना म्हणून दिसता. हे व्हायट कलर तुम्ही ह्या पेपराचेर व्हायट कलर यूज करनाचे, तुम्ही यूज करचे खंयचे विंगड कलर यूज करताचे. बट ह्या पेपराचेर व्हायट कलरान बरोवचे गेल्यार तुमकां कसन दिसता की म्हळ्यार हे व्हायट कलर उपयोग ना म्हणून. कसने उपयोग ना. ब्लॅक बोर्डाचेर ब्लॅकान बरयल्यार तुमकां कसन दिसता म्हळ्यार हे ब्लॅक कलर उपयोग ना. तशीच आमगेले कसन जालें की म्हळ्यार बॅकग्रावंड आमी चेंज करता. त्याचीच धव्य कलर बरयतना ताजे बॅकग्रावंड जर काळें आसलें म्हळ्यार एक साण गीट आयल्यार पुरो तूं डायरेक्ट तुका प्रकाशाक येवन घेवन पावता. खाली एक गीट ब्लॅकाचेर एक व्हायट गीट आयल्यार पुरो तुमकां हें जाता ना. काळ व्हायट बॅकग्रावंडाचेर एक काळी गीट आयल्यार वयकेची तुगेले. सो कलराचे प्रॉब्लेम न्ही, ते तुका मनशाले प्रॉब्लेम न्ही. तुगेले एनविरॉन्मेंट कशी आसा, तुगेले एटमॉस्फियर कशी आसा ताजेर निर्धार करता की तूं कशी प्रकाशमय जाता म्हणून. तशी आमगेले जिवनांतू 2012 तूं कसने बेळगांवांतू चातुर्मास्य जाले त्याचीच निमित्तान आज आमी पर्तगाळी मठांतू विराजीत जावचें एकमेव कारण म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यान ते बॅकग्रावंड चेंज केले. आमी वयके खाली व्हायट पेपर आनी व्हायट कलर चॉक कितले बरयल्यार खंयच लोकां लेद्राक दिसना आशिल्लें, कळना आशिल्लें. बट स्वाम्यान ते व्हायट बॅकग्रावंड काण घेवन ब्लॅक एक बॅकग्रावंड दिला. जर म्हळ्यार एक तांगेले शिष्य म्हणून घेवन तांणी आमकां स्विकार केले. आमकां शिष्य स्विकार करून घेवन तांगेले पट्ट शिष्य म्हणून घेवन तांणी आमकां हें केलें. हे उठूची बॅकग्रावंडाचेर उठू धव्य अक्षरान तांणी बरयले निमित्तान आज तुमी सर्व लोक येवन घेवन आज आमकां तुमी गौरव करता आसात. सो हे जिवनांत उट्टू लोकांक अवकाश मेळटा, उट्टू लोकांक अवकाश मेळटा. तुमी केन्नाय हें करूंक नाकाची, उपयोगा यानाची म्हूण लेख नाकाची. ते जर बॅकग्रावंड जर चेंज केलें म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली तुमगेल्या जिवनांत तुमी मुखार येवचें जाता. त्या निमित्तान हे एक बॅकग्रावंडा विशय सांगतना पर्तगाळी मठ हाकाय कसने पयले उट्टू लोकांक सांगचे कसन की म्हळ्यार कोणाले लक्ष येनाशिल्लें. पर्तगाळी मठ आमगेल्या समाजाक स्वाम इतलेच, त्या सोडून तिसरे व्यक्तीक कळना आशिल्लें. किंतु आज ते पर्तगाळींतू आमगेले रामाल एक बॅकग्रावंड आयिल्ले उठूची खंयचे व्यक्ती पयले पर्तगाळी म्हळ्यार हे रान मारे येते, पर्तगाळी म्हळ्यार रान म्हणचे आशिल्ले. किंतु आज आमी चेंज केले न्ही, आज तांणी चेंज करून घेवन पर्तगाळी रान म्हळ्यार सोडून घेवन आज पर्तगाळी म्हळ्यार दक्षिण अयोध्या म्हणून घेवन सांगचे तशी रामदेवान करून घेतले. सो आमी कांय चेंज केलें ना. खाली एक रामा प्रतिमा थंय स्थापने जालेले उट्टूची ताजी चेंज जाले. आज उट्टू लोकांक त्याची दिसता आसा बॅकग्रावंड एक चेंज केले. खाली थंय वचून एक रामाल मुर्ती दवरिले आज उट्टू लोकाले नदरेक येवन घेवन पावले. हेचीच आमी तुमकां सांगिल्लें. तुमी वैकेची तुमगेले जिवनांत मस्त प्रयत्न करताची अशीच प्रयत्न म्हळ्यार धवो पेपराचेर तुमी धवो चॉक घेवन घेवन बरयल्यार उपयोग आयना. ते बॅकग्रावंड चेंज जावं तशी तुमी प्रयत्न केले म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली त्या जगाक कळचे तशी जाता. मुखावेल दिवसांतू आयच्या दिवसाक तुमी आईलसाची चातुर्मास्य व्रत स्विकारा दिवसू आईल तसले समाज बांधवांक इतले आमी सांगताची जल तितले तुमी देवाले वैरी भावन दवरा, जल तितले तुमी पेशन्स दवरा आनी प्रयत्न करून घेवन ते बॅकग्रावंड कसन आसा ते हाजेर तुमी चड लक्ष घाल म्हळ्यार देवाल अनुग्रहान तुमगेले जिवनांत वैकेची देव तुमकां अनुग्रह करता म्हणून घेवन ह्या संदर्भारी आमी तुमकां आशिर्वाद करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू तुमगेल्या जिवनांतू तुमी राबचे तसले गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो. पर्तगाळी चातुर्मास्य समितीचे अध्यक्ष अनिल पै तशीच आमगेल्या आदर्श धामाक
आमकां व्हड तांणी एक दान दिवन गेलो सहकार केलो तसो आमगेलो शशिकांत रायप्पा शानभाग हाका हागेले एक गोड कसन की म्हळ्यार ते आमगेले अनिल पेन सांगिल्ला हाका संगीता बद्दल इतले एक प्रेम की म्हळ्यार प्रत्येक आर्टिस्टाले लोकाले नाव तागेले तोंडांत आसा बाकी लोकाले नाव तोंडांत आसा की ना म्हणून आमकां गोतना बट प्रत्येक लोकाले आमी केन्ना केन्ना भेट जाताची केन्ना तो हिंदुस्तान संगीत के कर्नाटकी संगीत के हे उठू सांगतना हो आसा तागेलें नांव हो यंग आर्टिस्ट तो यंग आर्टिस्ट उठू लोकल आर्टिस्टालें नांव तागेलें तोंडांत आसा म्हळ्यार इतलेक कलाक तो एक प्रोत्साहन करचे तसले व्यक्ती म्हळ्यार अशी कांय न्ही आमी कसं करता की म्हळ्यार आयकले सोडले बट तो तागेले फुल्ल बायोडेटा घेवन तागेले बद्दल आनी यंग कोण आसाच मस्त मुखार कोण येवचे प्रयत्न करता आसाच तांगेले बॅकग्रावंड चेंज करचे तो बशिल्लो आसा तांकां स्थान दिता तांकां व्हडोड कॉन्सर्ट आपोवन घेवन तांकां स्थान दिवन घेवन त्या लेवला वच्ची तशी तांगेले तेची बॅकग्रावंड एटमॉस्फियर चेंज जालें म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली व्यक्ती वयर येता सो तसले आज व्यक्ती आमगेलो शशिकांत रायप्पा शानभाग तांगेले कुटुंबीय जिवनांक तशीच आमगेले केंद्रीय समिती हे सर्वय लोक आयिल्ले आसाची समाज बांधव आयिल्ले आसाची मुखावेल दिवसांतू वेळोवेळी तुमी हांगा येवन घेवन रामदेव वीर विठ्ठल आले परंपरेचे भ्रातृ सहित श्री सीतापती रामचंद्र देवालय तशी परंपरा अनेक स्वाम्याले वृंदावन आसा ताजी उट्टू हाजी सेव करचे तशी ह्या चातुर्मासांत येवन घेवन तुमी सेव करका म्हणून घेवन ह्या संदर्भारी सांगत पुनः सर्व लोकांक आशीर्वाद करत आमगेल्या आशीर्वाद प्रभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या वेबसाईट www.पर्तगाळीमठ.org हाजे बद्दल तुमकां गोत्तू आसा. आतां हेची वेबसाईट कंप्लीट अपग्रेड आनी रिडेवलप जावन परमपूज्य स्वाम्यालय दिव्य हस्तान आज लाईव्ह जाल्लो आसा. हे वेबसायटाचे लँडिंग पेज तुमी एंट्री जाल फुडले विशेष जावन मठाचे प्रारंभ अविच्छिन्न परंपरेचे भव्य इतिहास पर्तगाळी केंद्र मठाचे स्थापना हे सर्व दाखयल्लें आसा. मेन पेजाक तुमी आयल भितर मठाचे गुरु परंपरा शाखा मठाचे इन्फॉर्मेशन मठाचे डिजिटल आर्कायव आनी परमपूज्य स्वाम्यालय मोक्कामाचे अपडेट्स नित्य पंचांग आनी आत्ता चलता उरचे चातुर्मासाचे सेवा बुकींग बी तुमी करीत. मुखावेल दिवसांतू संस्थान देवालय आनी मठा देवालय सन्निधानांतू चलचे तसले सेवा बुकींग वरी हे वेबसायट मुखांतर करचे तसले एक व्यवस्था जावची आसा. हे वेबसायट रिडेवलप करून मठाचे IT टीमान स्वाम्यालय चरणांतू समर्पण केल्लें आसा. सर्व समाज बांधवान हे वेबसायट विजीट करून ताचे सदुपयोग घेवका म्हणून आमी विनंती करता आसाची. धन्यवाद. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे वेबसाईट www.पर्तगाळीमठ.org हाजे बद्दल तुमकां गोत्तू आसा. आतां हेची वेबसाईट कंप्लीट अपग्रेड आनी रिडेवलप जावन परमपूज्य स्वाम्यालय दिव्य हस्तान आज लाईव्ह जाल्लो आसा. हे वेबसायटाचे लँडिंग पेज तुमी एंट्री जाल फुडले विशेष जावन मठाचे प्रारंभ अविच्छिन्न परंपरेचे भव्य इतिहास पर्तगाळी केंद्र मठाचे स्थापना हे सर्व दाखयल्लें आसा. मेन पेजाक तुमी आयल भितर मठाचे गुरु परंपरा शाखा मठाचे इन्फॉर्मेशन मठाचे डिजिटल आर्कायव आनी परमपूज्य स्वाम्यालय मोक्कामाचे अपडेट्स नित्य पंचांग आनी आत्ता चलता उरचे चातुर्मासाचे सेवा बुकींग बी तुमी करीत. मुखावेल दिवसांतू संस्थान देवालय आनी मठा देवालय सन्निधानांतू चलचे तसले सेवा बुकींग वरी हे वेबसायट मुखांतर करचे तसले एक व्यवस्था जावची आसा. हे वेबसायट रिडेवलप करून मठाचे IT टीमान स्वाम्यालय चरणांतू समर्पण केल्लें आसा. सर्व समाज बांधवान हे वेबसायट विजीट करून ताचे सदुपयोग घेवका म्हणून आमी विनंती करता आसाची. धन्यवाद.
सर्व समाज बांधवांक नमस्कारो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या वेबसाईट www.पर्तगाळीमठ.org हाजे बद्दल तुमकां गोत्तू आसा. आतां हेची वेबसाईट कंप्लीट अपग्रेड आनी रिडेवलप जावन परमपूज्य स्वाम्यालय दिव्य हस्तान आजी लाईव्ह जाल्लो आसा. हे वेबसायटाचे लँडिंग पेज तुम्ही एंट्री जाल फुडले विशेष जावन मठाचे प्रारंभ, अविच्छिन्न परंपरेचे भव्य इतिहास, पर्तगाळी केंद्र मठाचे स्थापना हे सर्व दाखयल्लें आसा. मेन पेजाक तुम्ही आयल भितर मठाचे गुरु परंपरा, शाखा मठाचे इन्फॉर्मेशन, मठाचे डिजिटल आर्काइव आणि परमपूज्य स्वाम्यालय मोक्कामाचे अपडेट्स, नित्य पंचांग आणि आत्ता चलता उरचे चातुर्मासाचे सेवा बुकिंग बी तुम्ही करीत. मुखावेल दिवसांतू संस्थान देवालय आणि मठा देवालय सन्निधानांतू चलचित असले सेवा बुकिंग वरी हे वेबसाईट मुखांतर करचित असले व्यवस्था जावची आसा. हे वेब मंगलम